Once again, a very good evening to each and every one of you. Somesh Sang Deoburi Sans Deomun Makta. KCWA म्हणजे कुवेत कॅनरा वेलफेअर असोसिएशन कुवेतच्या संघटनापैकी एक बहु नवाधिक फामद आणि उत्तम संघटन जावन आसा. फाटल्या 12 वर्सांतावन मायगांवांत तशेंच कुवेतांत ल्हान भुरग्यांच्या ल्हान दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा पासत तशेंच गरजेवंताच्या गरजेक पावोन तांकां आदार जावन आसा. KCWA सांद्यांक तशेंच सांद्यांच्या भुरग्यांक आनी हेरांक वर्सान वर्स म्हणल्या बरी विविध मनोरंजन तशेंच चटवटिकेची कार्यक्रम मांडून हाडटा आनी ह्या भुरग्यांक एक बरें एक प्लॅटफॉर्म करून दिता. तशें वर्सान वर्स नातालाचो संभ्रमी व्हडा दाबाज्यान आशर्सिता. आज हांगासर KCWAन भोव अपुर्बाच्या रितीन सादर केल्ल्या ह्या नातालांच्या सांजेक तुमी आयल्यात. तुमकां सर्वांक KCWAच्या अध्यक्षीन तशेंच कार्यकर्ती समितीच्या तर्फे तुमकां एक बरो येवकार मागता आनी स्वागत म्हणटा. Dear Reverend Father, Reverend Sisters, ladies and gentlemen, and little children, as we have gathered here to celebrate the joy of Christmas with KCWA Chi Natalanchi Sanz, on behalf of the President of KCWA and the Management Committee members, I extend to you all a very warm welcome to enjoy the wonderful evening with KCWA. Mogachano, आयचे तसले बरे दीस आमकां फावो जातात देवाच्या विंसनार आशिर्वादांतवारी जावन आसा. तर त्या धन्य देवाचो उडास आमी काडया, ताका अर्घ आमी दिवया, ताची मजत आमी मागोया आनी ताची आशिर्वादां आमी जोडया. कार्य मुंदरसूनच्या फुडें एक भोव अपुर्बाच्या रितीन मागण्याचें कंथार घेवन KCWA मॅनेजमेंट कमिटीचे सांदे हजर आसात. मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर्स, लेट अस बिगिन विथ अ प्रेयर सॉंग. हें कार्य मागण्या संगी आरंभ करता आसतना सगळां आमी एक घडी बरोबर रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा जेजू, तुका आमी अर्घां दिता आयचो हो सोबीत दीस आमकां फावो केल्ल्या पासत. आज आमी समेस्ताय एकूटाम जावन हांगासर जमल्या बाळक जेजूची जल्माची परब KCWA कुटुंबा सांगता आचरण करचे खातीर आम सोमेस्तांचेर तुजी दराळ आशिर्वादा कर आनी आयचें हें सोबीत कार्य सोबीत रितीन आमकां सुंदरूंक तुजो आदार तुजी कृपा लाभय म्हण मागता. तर बाळक जेजूक आमी हरसून गीत गावया आनी आयचें हें सोबीत कार्य आरंभ करया. Mercy on the
देव बरें करूं दाय करून बसका घेया. KCWA honors and felicitates the meritorious and the talented children of the KCWA members every year. And this year too, a felicitation program for those meritorious children who have excelled in class 10 and 12, so also in the extracurricular activities has been organized. May I now call upon Miss Genevieve and Jason D'Souza to please take us through this felicitation program. Over to Genevieve and Jason. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तां. बरें शिकप आयच्या समाजींत एक मुळावी गरज जावन आसा आनी KCWA हे दिशेन जायतो वावर करन आसा. दुर्बळ्या भुरग्यांक शिकप दिवचो मुळावो उद्देश घेवन ह्या संस्थेची बुन्याद घाल्ली आनी आज ती मुखारून आसा आनी हें साध्य जावन आसा KCWAच्या सांद्या वरवीं दानी आनी पोशकाच्या उदार मोनाच्या आदारान. KCWA हर एक वर्सा शिकपा क्षेत्रांत खेळपंदाट्यान तशेंच इतर चटवटिकेनी उत्तम फलितांश जोडलेल्या भुरग्यांक नातालाच्या संभ्रमा वेळार मेरीट स्कॉलरशीप अवॉर्ड आसा करून तांकां मान करता आनी बरें मागता. ह्या वर्सा साबार भुरग्यांनी वर्तें सदन करून शिकपान तशेंच विविध चटवटिकेनी आनी स्पर्धांनी भाग घेतला आनी बरें फालितांश जोडलां. आमच्या समाजांतल्या भुरग्यांनी बरें फालितांश जोडी जाय आनी उंचल्या फावंडाक पावो जाय म्हणल्या उद्देशान हे मेरीट स्कॉलरशीप अवॉर्ड आसा करूंक आमचे उदार मोनाचे दानी आमकां तांचो मोठो सहकार दितेत आसात. आज आमचे मोदें देवादेन सॅम अल्फोन्सो, देवादेन थॉमस कॅस्टेलिनो, देवादेन चार्ल्स डेसा आनी देवादेन नोरा डेसा. नांत तरी तांची भुरगीं आनी तांच्या कुटुंबाच्यांनी KCWAच्या अभिमानान वर्ते उर्बेन पाठिंबो दितेत आसात. ह्या तांच्या उदार मोनाक KCWA सदांच ऋणी जावन आसा. तांच्या ह्या बऱ्या मोनाक देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दाराळ आशिर्वादांनी भरून दिवून मागता. तर आज आमी उगडास करता देवादीन जाल्ल्या सर दानींचो. विनंती करता सर्व लागीं एक घडीभर उबे रावन मौन रावूंक. आनी देवादीन जाल्ल्या सर दानी पासून मागूंक प्रतीक जावन मेरीट स्कॉलरशीप अवॉर्डाचे पोशक जावन आसले देवादीन सॅम अल्फोन्सो, देवादीन थॉमस कॅस्टेलिनो, देवादीन चार्ल्स डेसा आनी थोडेच तेंपा आदी देवादीन जाल्ली नोरा मॅम हांच्या आत्म्याक देव ससनाचो विशेव लाबोवन दिवून मागोवया. सांगाता आमी म्हणया, ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांकोवन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. दायकन सगळ्यांनी बसचें. आतां आमी हे मेरीट स्कॉलरशीप कार्य चलोवन व्हरता. तर हांव आतां उलो दितां आमचे KCWAचे आत्मीक डिरेक्टर बाब फादर नॉयल डी अल्मेडा, KCWAची अध्यक्षीण रुथ क्लेरा वेगस, उपाध्यक्ष हॅरी फेर्नांडीस हांणी वेदीक येचे म्हूण हांव उपकार मागतां. तुमच्या सर्वांच्या ताळ्यांच्या आवाजान तांकां बरो येवकार मागया. Over to Jason. Good evening, everyone. Thank you, Genevieve. So this year, we invited applications for 6 categories. And the first category is Mrs. Mabel and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 10th Standard CBSE. We thank the Alfonso family for sponsoring this award with first, second, and third place.
Since our sponsors are not present here at the venue, I would like to request Father Noel to please do the honors of awarding the winners. We've received 9 applications in this category. As I call out the names, requesting you all to come, the parents and the children, to come on my right side along with your parents. Post this, requesting the child and the parents to please be on stage so that we can have a group photograph. Mariette D'Souza, Albert Hansel Furtado, Caris Delora de Mello, Riona Lanceta Furtado, Delia de Mello, Alric De Silva, Rovin Castellino, Raylene Calida Fernandez, and Sean Felton Fernandez. Great. So in the third place, we have Mariette D'Souza, daughter of Maxim D'Souza and Juliet Venita D'Souza, studied at Carmel School, Kuwait. She scored 91.4%. Unfortunately, Mariette cannot join us today, so I move forward to the second place. So in the second place, we have Albert Hansel Furtado, son of Rajesh Aldrin Jerome Furtado and Diana Furtado, studied at Indian Community School, Kuwait, Senior Branch. He scored 91.8%. And the first place in this category goes to Caris Delora de Mello, daughter of Kenneth de Mello and Dina Kanti Paez, studied at Carmel School, Kuwait. She scored 93.6%. We congratulate the winners for their great achievement in this category. KCWA would also like to honor the other 6 applicants with an appreciation memento for their excellent performance. We first have Riona Lanceta Furtado, daughter of Oswald Furtado and Anita Lavina Furtado, studied at Carmel School, Kuwait. She scored 90.8%. Next, we have Delia De Mello, daughter of Alan De Mello and Flavia De Mello, studied at Indian Community School, Amman. She scored 88.2%. Unfortunately, Delia cannot be with us today. She's in India. Congratulations to her. Next, we have Alric De Silva, son of Vincent Marvin De Silva and Anita De Silva, studied at Carmel School, Kuwait. He scored 84.4%. Next, we have Rovin Castellino, son of Ronald Praveen Castellino and Vinora Frima Castellino, studied at Feb's Delhi Public School. He scored 82.4%. Next, we have Sean Felton Fernandez,
son of Frederick Fernandez and Cheryl Margaret Fernandez. Studied at Indian Academy School. He scored 78.8%. Unfortunately, Sean is in India. We congratulate him for the success. Now let us all have a group picture with all the awardees. Let us all give a big round of applause to all the winners in this category. It's a great achievement by them. So moving on to the next category, Mrs. Mabel and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 10th Standard Non-CBSE. We thank the Alfonso family for sponsoring this award with first and second place. So the second place in this category goes to Valen Joel Nazareth, son of Francis Ivan Nazareth and Vera D'Souza. Studied at Indian Community School, Kuwait. He scored 75.2%. And the first place goes to Veron Lewis, son of Lancy Lewis and Vinita Margaret Pinto. Studied at St. Philomena High School. He scored 90.4%. Let us have a group photo of the two. Congratulations to all the winners and appreciation awards recipients of category 1 and 2 for their outstanding achievements. Let us all give them again a big round of applause. Thank you, Father Noel. The next award category for the 12th Standard CBSE. Thank you, Father Noel. The next award category for the 12th Standard CBSE, Science and Commerce streams. First place is sponsored by Mrs. and Mr. Lawrence D'Souza. Second place sponsored by Mr. Nitin Castellino. We would like to express our sincere gratitude towards the D'Souza and Castellino family for sponsoring the first and second place for both the streams. Since our sponsors are not present here at the venue, I would like to invite Sister Philomena and Sister Sarita to be on stage and request them to do the honors of awarding the winners. I would also request our General Secretary, Genevieve D'Souza, and Vice President Harry to be on stage. So we received 8 applications in this category.
As I call out the names, requesting you to come to my right side along with your parents. Post this, requesting the child and the parents to remain on stage for a group photograph. Megan Santos, Erwin Castellino, Ethan Emmanuel Vaz, Ronaldo Venora de Silva, Rebecca Catherine Lobo, Denver Ferrer Machado, Arnold Jerome Andrade, and Pearl Astra Rego. Second place in Commerce and Science stream is sponsored by Mr. Nitin Castellino and family. They have sponsored late Thomas Castellino Merit Scholarship Award. So second place in Commerce stream goes to Megan Santos, daughter of Stanley Santos and Veena Santos. Studied at Fabes, Delhi Public School. She scored 90.4%. Second place in Science stream goes to Erwin Castellino, son of Edward Castellino and Irene Jacinta Montero. Studied at Indian Community School, Kuwait, Senior Branch. He scored 93%. Erwin and his family has been to India for good, so they have requested Mr. Anil, who will collect the award on their behalf. First place in Commons and Science stream is sponsored by Mrs. and Mr. Lawrence D'Souza, Caesars Group, Kuwait. They have sponsored Mrs. and Mr. Lawrence D'Souza Merit Scholarship Award. First place in Commerce stream goes to Ethan Emmanuel Vaz, son of Edward Prakash Vaz and Bobby Norona Vaz. Studied at Indian Community School, Kuwait, ICSK. He scored 93%. Mrs. Levina Furtado will receive the award on behalf of Ethan and his family. First place in Science stream goes to Ronaldo Venora de Silva, daughter of Isaac Godwin de Silva and Victoria de Silva. Studied at Indian Community School, Kuwait. She scored 94.2%. KCWA would also like to honor the other 4 applicants with an appreciation memento for their excellence performance. We have Rebecca Katrina Lobo, daughter of Ronald Lobo and Cynthia Flora Lobo. Studied at United Indian School. She scored 87.4% in Commerce. Denver Ferrer Machado, son of Philip Machado and Ida Machado. Studied at Indian International School, Mangaf.
He scored 90.8% in science. Unfortunately, Denver cannot be with us today. We move on to the next candidate. That's Mr. Arnold Jerome Andrade, son of John Andrade and Helen Castellino. Studied at Indian Community School, Kuwait. He scored 88.2% in science. Pearl Astra Rego, daughter of Vincent Rego and Janet Barboza Rego, studied at Carmel School, Kuwait. She scored 87.4% in science. Unfortunately, Pearl cannot be with us here today. So congratulations to all the winners and appreciation award recipients of Category 3 for their outstanding achievement. Let us all take a group photograph. Let us all give them a big round of applause for this marvelous achievement. Congratulations, everyone. The next award category for the 12th Standard CBSE Art Stream. Mrs. Maple and late Sam Alfonso Merit Scholarship Award for 12th Standard CBSE Arts. We received only one application in this category, and the winner is Neola Sanjana Lewis, daughter of Noel Lewis and Sunita Lewis, studied at Fahil Al Wataniya Indian Private School. She scored 86.2%. Congratulations, Neola. Thank you, Sister Philomena and Sister Sarita. Thank you so much. We move on to the next award category. That's late Nora and late Charles Dessa Merit Scholarship Award for 12th Standard non-CBSE. First, second, and third place, each for arts, commerce, and science streams. May I kindly request our sponsor, Mr. Charlton Dessa, to come to the stage to present these awards. We received no application in the arts stream. We'll move on to announce the awards in commerce, and science streams. As I call out the names, requesting you to come to my right side along with your parents. Post this, requesting the child and their parents to remain on stage for a group photograph. Jason Stephen Fernandez. Arita Raina de Mello. Fiona Francis Fernandez, Calvin Victor Vaz, Sania Fiona Fernandez, and Ian DeMello. Second place in commerce stream goes to Jason Stephen Fernandez, son of Stephen William Fernandez and Juliet Fernandez, studied at NIOS. He scored 72.4%.
First place in Commerce Stream goes to Arita Raina de Mello, daughter of Gregory Robert de Mello and Anita Flora de Mello. Studied at St. Agnes Pre-University College, Mangalore. She scored 81.2%. Second place in Science Stream goes to Fiona Frances Fernandez, daughter of Francis Sebastian Fernandez and Mary Anciata Menezes. Studied at St. Aloysius PU College, Mangalore. She scored 93.67%. First place in Science Stream goes to Calvin Victor Vaz, son of Sunil Edward Vincent Vaz and Veera Severin Vaz. Studied at St. Aloysius PU College, Mangalore. He scored 96.17%. KCWA would also like to honor the other two applicants with an appreciation memento for their excellent performance. And it goes to Sania Fiona Fernandez, daughter of Frederick Fernandez and Cheryl Fernandez. Studied at St. Aloysius PU College, Mangalore. She scored 90% in science. Next is Ian DeMello, son of Alan DeMello and Flavia DeMello. Studied at St. Aloysius PU College, Mangalore. He scored 88% in science. Unfortunately, Ian cannot join us today as he's in India. Thank you, Mr. Charlton. Let's have a group photograph. Let's all give them a big round of applause. Thank you once again, Mr. Charlton. And now moving on to the last but not the least, next award category, Mr. Harold D'Souza and family. Excellence Award for excelling in extracurricular activities. We thank our sponsors for these awards and encouraging our young talents. Mr. Harold is not present at the venue. Therefore, I request President Ruth Clara Vegas and our General Secretary, Genevieve D'Souza, to please do the honors of awarding the winners. We have only one winner in this category, and he is Samuel Norona, son of Santosh Norona and Renita Norona, studying at Carmel School, Kuwait. He has received a certificate of appreciation for participating in grand finale of Bhavan's International School Quiz BISQ held at Bahrain Indian School. Congratulations, Samuel. Let's all give him a big round of applause. Thank you, President. Thank you, Genevieve. Sir Vijay Dang, तशेंच तांच्या आवय बापायक
आमी शाबासकी भेटयतात आनी तुमच्या फुडल्या मेटांनी तुमकां सर्व बरें मागतात. Here we would like to conclude Merit Scholarship Awards of 2020 and 2021. And KCWA would once again like to congratulate all the students and we wish them the best for their future endeavors. Thank you. Ladies and gentlemen, can we have a thunderous round of applause once again to these talented and meritorious children and their proud parents. Thank you. मोगाच्यानो एका कार्यक्रमाक आयल्या सर्वांक मानान लेखचें आनी मोगान स्वागत करचें एक मालगट्यांत देवन आयली एक बरी अपुरबायची रिवाज जावन आसा. तशेंच त्या कार्यक्रमाच्या येजमानेन ह्या गुरकारान दोन उतरां उलोवन स्वागत केल्यार त्या कार्यक्रमाची सोबायत दोडटी जाता. तशें जाल्यार आज ह्या नातालांच्या सांजेची गुरकार जावन आसचे KCWची अध्यक्षीन मानेस्तीन रूथ क्लॅरा वेगस हिका हांव फुडें आपयतां आनी सर्वांक मान असो येवकार मागून स्वागत करूंक विनंती करता. देव बरी सांज दिवं तुमकां सर्वांक. KCWAची 2021-23 ची प्रेसिडेंट मुखार रावतना तुमकां सगळ्यांक एक सवाल येता, कसली भास ही प्रेसिडेंट उलयतली म्हूण. तुमच्या मुखार मेळटना हांव कोंकणी उलयतां, पूण आज तुमकां एड्रेस करतना तुमकां एक मेसेज दिवंक वेलकम करूंक हांव इंग्लिशांत उलोवंक तुमच्या गळ्यांत परवानगी मागता. A very good evening to one and all. I thank God Almighty and our dear Blessed Mother for this day, especially this evening's gathering. We have come together after almost 2 years, and this is one of the first celebrations for KCWA as a family we come together. There is no name so sweet on earth, no name so sweet in heaven, the name before his wondrous birth to Christ, the Savior given. It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air. On behalf of the managing committee, I am humbled to welcome our spiritual director, Father Noel D. Almeida, Reverend Sisters of Carmel, Sister Sarita and Sister Philomene, our sponsors, and all you wonderful people. Two most favorites events we celebrate as KCWA family. One is the birth of our Blessed Mother, and two, birth of Jesus. It is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those around us. Christmas time reminds us that we human beings need a source of strength in order to cope with life. For many of us, it is family that gives us a sense of comfort and security. Some of us draw our strength and motivation from friends and loved ones. But it is also Christmas itself and the message of Christmas which helps us find ways to show our humanity in times of difficulty. The Holy Scriptures tell us how God's love for humanity is revealed in the Christmas story. It is wonderful to be embraced by this love, but it is even nicer to live
this love of humanity oneself and to carry it out in the world. During this pandemic period, it could have been very easy for each one of us to focus mainly on our family, our relatives, or some close friends. But you have shown that none of these affected your works of charity, and for this, I would like to thank and applaud all those who have sustained their support throughout the pandemic period. With your assistance, the charity continued. We have been able to extend our support to individuals and families in Kuwait and in India, some of whom have been affected either directly or indirectly by the pandemic. We truly could not have done this without you, our supporters, and our well-wishers. Today, as we have gathered together to celebrate the birth of our Lord, our Savior, let us share the warmth and continue to be of good cheer. Feel the love of God, and may the grace of God guide us all and be blessed as you participate in all the activities of this evening that will culminate this Christmas moments. Enjoy the evening, have a great time. God bless each one of you and your families. Long live KCWA. Could we hear it some more for Miss Ruth Clara Vegas? Yeah, that sounds better. Bo अपूर्वाच्या रीतीनं सर्वांक स्वागत केल्या by Ruth Clara Vegas. सर्वांच्या तर्फेन तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. Well, ladies and gentlemen, little children, it's time for us to relax and enjoy some wonderful carol singing from one of the very talented group who were the winners of the talent competition organized by KCWA. I call upon this talented group. They call themselves Udentichi Nekitra, led by Reino Rego. Thank you. Venite fedeli, l'angelo si invita, venite, venite a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. ತಾರಿಗಳು ಮಿನುಗಿದವು, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದವು, ದಿವ್ಯ ಬಾಲರ ಜನನವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರಿದವು. ತಾರಿಗಳು ಮಿನುಗಿದವು, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದವು,
ದಿವ್ಯ ಬಾಲರ ಜನನವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರಿದವು. संदेमु देवनायला सूर्यो तो नीगला स्वादिग्र शांतुजा जल्मा वेला गायता सयो बाला Sayo zompi kata duka anspor visargari. Sayo zompi kata duka anspor visargari. Emmanuel, 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 westernon daartoe, Emmanuel. Palog Jesus at monay lasang saratas prakas magla amche basoto salmala kalsam kanas naman kata. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don't we know our gay apparel? La 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 la. Stroll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Kushichi Natala, Kushichi Natala. Kushichi Natala, Kushaza Teli di Burgi Bala. Bagi Bagi Natala Migavya, Bagi Bagi Natala Minasya, Bagi Bagi Natala Vyanasya. I'm so Maya Mogan to give ya, I'm so Maya Mogan to give ya, I'm so Maya Mogan to give ya. Ladies and gentlemen, please put your hands together for these wonderful kids. Udentichi Nekitra. They were truly mesmerizing and truly, truly wonderful. Thank you. Well, कोणाक भूक लागल्या आयत वर करा. कोणाक पुरा भूक लागल्या. तुमकां तर पोटभर आसूंक आतां तुमच्या फुडें येतात टीम पिनाकल. May I request the team Pinnacle to come forward and present a wonderful skit, a comedy one. Thank you. दिक्का जाएगी तुका कोको जाएगी ओरे ले 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 कोट घाल पळ्या कोट घाल पळ्या कोट घाल हांवें कोट घालून सांगलें भुरग्याकडे साहेबीने तुझ्याकडे न्ही तशेंगी हांवें चिंतलें म्हाका तूं सांगलें म्हणून मेळ्ळें चान्स म्हणून वण्ण मारून सोडचें की आळेने तुका हांवें पोर गांवांत हांव येतना आंब्याची तोरां हाड म्हणली न्ही हाडली तुवें आंब्याची तोरां हांवें गांवांत हांव येतना हाडली 4 हाडली एक ते कोडयाळच्या एअरपोर्टांत बॉम्ब म्हणून तांणी खाण उडयलो
आनी दोन हांगा कुवेटच्या एअरपोर्टान सुण्यानी उंगून उंगून खाण उडयलो मागीर एक उरलो कशें एक बॉल्सांत लिपोवन हाडटाना तो टॅक्सी ड्रायव्हर बंगाली म्हणलो साबजी उंगून तू म्हणलो साबजी आहे की ताची बायली गुरुवार की मोर नोसन म्हणून ताका कांडिलो उठले तू कित्या म्हाका आतां आंबोट खावंक कितली आशा जाल्या गोत्ताय तुका तुका आतां आंबोट काम कशें दिसता गे ताका कालाक टेन्शन करताय आमच्या किचनांत आमटाण आसा ताचें बरें करून मिक्स करून ज्यूस करून दिवंक सांगता तुका उठणे तुका चुरी म्हजो मोग ना कोणें म्हणलें म्हाका तुजो मोग ना म्हणून तुजो मोग आयल्यांत हांवें गांवांत एका बरा कामाच्या बाल मनशाक हांगा कुवेट विजा काडून तुजी साखरी करूंक हाडला मोत्ता पयलें तूं एक कितलें टेन्शन करतालें आतां ती हांगा कुवेट आयिल्ल्या उपरांत तूं एक कितलें हॅप्पी आसाय बिंदास घरचें काम पुरो ती करता कोण ती बायल वय किचनाक म्हणलें पाय दवरता गी ती सगळो दीस मेकअप घालचें आनी फोनार उलोवचें किचनाक म्हणलें पाय दवरिना येत देवा म्हज्या आतां मेड वचून मॅडम जाल्या गे येवन दी खंय गेल्या ती दिसाना आयिल्ल्या उपरांत दिसारता आळे आयली पळय हमारा तुम्हारा कुछ नहीं ज्यादा बात करेगा तो खोट मारेगा मैं मैंगलोर की हूँ खंय गे हांगार उठ्ठाय अळे हंगे तुका हांवें गांवांतून आपूण हाडटाना सांगलें अळे गांवच्या बरी शेजारा पुरा जाक्के उलोवन बसून झगडें करूंक ना हे कुवेट हांगा फ्लॅटा भितर बसाचे भायर पुरा वचून तशें पुरा झगडें करूंक ना म्हणलें आतां भायर कोणा कडेन वचून झगडून आमची मर्यादा काडटाय तूं तुका कोणे म्हणलें हांव तुजी मोर्याद काडनायली म्हणून तुजी मोर्याद उरयचे म्हणून हांव झगडें करनायली आतां झगडें करनी मर्याद उरता अळे गे हे काले अवतार गे तुजे तशें कालें जालें ती आळे धन्यानो आं हांव सकाळीं वस्तूर उमळून आं बाल्कनींत वस्तूर सुकोत घालूंक म्हणून वेताना आं म्हज्या हातांत हांव सुकोवन आं एक वस्तूर त्या पंजाबीच्या तकलेर पडलें आनी हांव ते लो वचोन वस्तूर काडटा म्हणटाना आं ताच्या तकले वयले 10 मीटर लुगोट म्हज्या हातांत आयल्यार म्हजी सुके इणे ओडच्या परसार पंजाबीचो मुंडास पुरा ओडला घेवन तो सट्टा अळे गे आतां ते सकल पडले वस्तूर खंयचे आळे अय्यो देवा पळेलेंगी ओडले कुवेटचे सावकार गावाक येताना सुटकेचो ओवन व्हरतात फाटी येताना त्या आंपण कांटेच्या पेंटेंतले 15 रुपयाचे एसएलए डझन हाडतात ओटले अंडरवर्ल्ड किंग अळे गे तू बारी उलयताय ने तुका ते खंय घालचें गोत्ता आहा म्हाका शिकप नातलेरी ते खंय घालीचे म्हूण गोत्ता हांवें तें न्ही म्हणलें वस्तूर उमळून बाल्कनींत सुकत घालीचें म्हणलें क्लिप घालून घालीचें ते जाल्यार कोणाच्या माथ्याक पडना जायते आगे गे तुजे वयर कंप्लेंट तूं आजकाल किचनाक वचना कित्या कशे वेचे काल्याक वचोनचे कशे वेचे काल्याक तुमच्या किचनांत वायफाय रेंज मेळटा अय्यो खोटयता गी देवा म्हज्या कोटायचे आका कोटायचे गोवा लागीं म्हज्यो चाडयो सांगता अळे वांगे हांवें चिंतचें आमच्या घरा एक कामाची बाल मनीस आसच्या की आमी एक कामाच्या दादल्या कामां दवरल्या कशें बारी बरें सांगले धन्यानो घरात दादलो मनीस एक कामाक आसल्यार म्हाका इल्लो टायमपास जातो ओके बस के ती टाइमपास या प्रायर पुरा अय्यो दुखू देवा म्हज्या दुखू अय्यो दुखू
आळगे रप्पा वसून ते वयल्या फ्लोरांत एक डॉक्टर होता रप्पा वसून आपण डोस कंचा की या मोजा गांठी दुखीन जायना बा तुझी गांठी दुंगू मुक्दम गुत्तनांगे अळगे तू ताका सांभाळ आवून तो सण आपण अट्टा अरे गो कंचा की टेन्शन करचे नी पळ्या इल्लो उस्वास वयर कर पळ्या आणि इल्लो वयर कर अळे डिलिव्हरी झाल्या उपरांत म्हजो सांभाळ मात्र डब्बल करीचे जैते आता उस्वास सकल कर ना जाल्यार अंगात डिलिव्हरी जायत पळ्या साईड राव डॉक्टर आयलो Hello, I'm Dr. MBBS Almeida. CD, BD, DVD. डॉक्टर तुमची सीडी बीडी मागीर सांगा डॉक्टर पहिले पेशंट पळया डॉक्टर ಅವ್ನು ತಕತ್ತ ಇಲ್ಲೋನೆ ಪೇಷಂಟ್ ತಕತ್ತಿರತ್ತ ಒಂದಿ ಅಳೆಯ ಅವೆ ಆಪೋಣೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ನಯ್ಯ ती पेशंट नाही डॉक्टर ಅದ ಪೇಷಂಟ್ ಗೋಡು पेशंट आळे अंग उभिया तुका पहिले थांबव नागे पहिले सांगून पुरसोत दिल्या त्या नंतर ओढणोला मागीर ती सोन्नसताना रावते हा पेशंट ही साहेबा कमान हे देवा माझ्या गाई राग ओढणवर गेल्यावर गेलो धन्यानो हा? कंचा नोमनेच्या डॉक्टराक ओन हाडला तुम्ही डॉक्टर बरो इल्लो आम सॉरी आम सरी इल्लो वेळ जाल्लो जाल्यार म्हाका डिलिव्हरी करून सोडतो काम दीव नायली ओढणा टेन्शन कर राय एक्सक्यूज मी यस भितर सला बायले सो गौतम तुगे ओय हांव तू काल म्हणता ओय ते पेशंट प्रेग्नेंट या आता माझी बायल प्रेग्नेंट गे डॉक्टर ती प्रेग्नेंट म्हणून तर तुमका आपण अडले नाही डिलिव्हरी करू काल म्हणता डिलिव्हरी करा डॉक्टर प्लीज मुजान जायना काल हांव दांताचो डॉक्टर या डेंटल तुम्ही डेंटल घे होय आता काय करचे डॉक्टर जाय झाल्या माझ्या बाईलेचे 2 दांत काढा पण डिलिव्हरी करा डॉक्टर करा डॉक्टर ये कंचा की ना म्हणना यो डॉक्टर सांगले बरी मेंटल की मेंटल नाही या डेंटल दांत असो तशें सांगा हांवें कांय त्या फादर मुला सतावणांक आई लोगी म्हणची एक्सक्यूज मी भितर आसल्या बायलो सो गौतम तुगे ओय आता येऊन तू म्हाका अर्जंट ग्लव्ज जाय आता ग्लव्ज घेईन तो नडच्या डॉक्टर म्हाका गोतासात हांव अन्यता ಯಬ್ಬಾ ಈ ಬಾಯ್ಲ್ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಹಿಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಓಡೋಲು ತಿಕ್ಕೆ ಬೈಲ ಹಂಗ ಗಾಂಟಿ ದುಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇವೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಪೇಯ್ನ್ ಗೊಸ ಪೇಯ್ನ್ 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 येता वेता असे येऊन सोंग ते काल कुवेटचो एअरपोर्ट गी हांवें सांगिल्ले प्लेन नाही साहेबा प्लेन नाही हांवें सांगिल्ले पेन डॉक्टर ये काल साहेबा हांवें सांगिल्ले ग्लावज हाडूंक हे ब्लाउज हाडनाला म्हण साहेबा आता इल्ले एडजस्ट करा डॉक्टर आमच्या 10 तासच्या एडजस्ट गे एडजस्ट जाल्यार एडजस्ट Yalla, come on! ओ डॉक्टर भयंकर या कंची ना म्हणना देवय धन्यानो बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जाल्यार म्हाका 60,000 रुपये दी जायते 60,000 का लाग ते म्हाका आयफोन कान येवंकू
तांतू सेल्फी भारी बऱ्यो येतात. डिलिव्हरी झाल्या उपरांत मुजी आणि बेबीची सेल्फी काढणं व्हॉट्सअपवर स्टेटस गलीचेने. तुका आता सेल्फी काढून आयफोनाक हांवें पयशे दिचे की मोठ्या टेन्शनार राव आसा की हांगा तुझे एक 60,000 काढून आयले हांगा. एक्सक्यूज मी यस भितर असला पेशंट असो गो तुंतुगे आता येऊन तर साहेबा घडये घडये जो गो चेंज जाता म्हाका अर्जंट 4 बॉटल ब्लड जाय. 4 बॉटल होय धन्यानो 4 बोटले सांगाता 2 चाप्पे सोडा आणि 2 कार मिक्सचर असूंदी. यबा आता ब्लड सांगा सोडा गे आणि गेला विचार खंय पावलो बा संसार. तू एक काल हंगे या टाइमार तुका एक पियोन चिंते ये सालो रेस बापा अकरे की माझे बाकी नाही केलं तुला बऱ्याच तराने एक डिलिव्हरी केली. हॅलो सांग्या. हॅलो 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 आता तू गी हंगा मज्जा टेन्शन रावा साई बुरकेर डिलिव्हरी जाऊनच्या टाइमार बुरकेर अडचे कोण म्हणे टोन घालता गी माझ्या फोनला गड काढले धन्या. कान नसताना सोट्टा येऊ जीवोच्या टाइमार आणि पर अशा टोन घालणं. एक्सक्यूज मी यस भितर असल्या त्या पेशंट असो गो तुंतुगे आता येऊन तर साहेबा काल घडी घडी गो चेंज होता म्हाका एक अर्जंट 1 पॅकेट ग्लुकोज आणता गे साहेबा. हा जायचं आडी आडी अरे ग्लुकोज ग्लुकोज आड हा कळलं तुझी गांठी तू आवून तो आता. एक्सक्यूज मी ये बाय तुमगेर घरा व्हॅक्यूम क्लिनर आसा असा कित्याक कित्याक म्हळ्यार तुवें ते अमेरिकनाचे 3 इडियट पिक्चर पळयला. पळयला बरें आसा. आम्ही अमेरिकाना बरे ताणे केल्ल्या ट्राय करी हांगे व्हॅक्यूम क्लिनरांत. कित्ते म्हणून नाका नाका हंगे ये हळे डॉक्टर आबा ते आमिर खानान केल्ले बरी ट्राय करूंक भितर न्हिदला होय ने ते कारिना कपूर नाही आत्ता बाहेर गेल्लो बोळ मंडे ताचे बायल. जायचं नाका कॅन्सल. डॉक्टर दा ग्लुकोज हाडलो. बाजूचो आता इल्ली एनर्जी येयली म्हाका आनी काम सक्सेस. आता ग्लुकोज हाका गी हांव म्हज्या बायलेक म्हणून एका पांयान धांवन वचून नायलो. ते पुरा सोड धन्यानो कितें जावं दे बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जाल्यार म्हाका एक 30,000 रुपये दी जे जायते. आता आयफोन वचून नोकिया आयले गे बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जाल्यार हांवें एक बंगाराची चेन घालता म्हणून आंगोण घालया. आंगोण गेलाय गे कोणाक आता तुका भांगाराची चेन घालून तू हांवें पयशे दिचे गे ती थांबळे ते फेंकता गे एक तुझ्या एक्सक्यूज मी येस भितर आसल्या भितर आसल्या बायले सो गो आउट. यब्बा आता मुजो डायलॉग तू सांगलोय गे सोट्टा गे आता हांवें सांगचे साहेबा. अय्या अयो पुरा विचारून गेलो साहेबा. अय्यो कर्म कंग्रॅच्युलेशन. अय्या तो खंय गेलो या हांव हांगता डॉक्टर अय्यो तुमी गुंत्यात. कॉंग्रॅच्युलेशन ब्रो तुझ्या भुरग्यानं आवयक जन्म दिलो. अय्यो तुझ्या अय्यो अय्यो तशें नाही तुझ्या आवयनं भुरग्याक जन्म दिलो. अय्यो या खंयच्या की म्हाका उडा सर. अय्यो डॉक्टर कूल डावन कूल डावन कूल डावन. आता उडा सायले तुझ्या बायलेनं भुरग्याक जन्म दिला.
डॉक्टर म्हाका भुरग्याक पळयचे नो जायना भुरग्याक पळोवंक जायना काय लागता भुरग्याक पळोवंक जायना कित्याक तू आता बापय जालाय मात्र वय तुका समाधान जायचे आ तुका जबाबदारी म्हणली आसाचे डॉक्टर म्हाका जबाबदारी आसा म्हाका समाधानी आसा म्हाका म्हज्या भुरग्या पळय जायना जायना तू खंय आंगार पडत मरताय जायना कित्याक जायना कित्याक म्हळ्यार भुरग्याक खंय आसा म्हणून गुत्तुना अरे गुत्तू ना तशें न्ही हांवें म्हळ्यार रापा रापा फाटाफाट डेलिव्हरी केले की ना भुरग्याक खंय जालो म्हणून उडासना अरे तू एक काम कर कंचा की हे पटे भुरग्या रडोवन दे मागीर पळया कशें 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 एक पोटी ते भुरगे रडोवन दे मागीर पळया कोट्टाई कशें लागले तुमकां पळय त्या हांसून दाखय आनी तशेंच ताळयो पेटय थँक्यू Well, ladies and gentlemen, that was Team Pinnacle, and the actors were Johnson Almeida, Ashwini D'Souza, Renita D'Souza, Lionel Mascarenas, and was well supported with the music and tunes by Purandar Manchi. Please put your hands together for Team Pinnacle. Once more, we have lots more. All right. तुमकां भूक लागल्या म्हणून गोच आसलें तशें जाल्ल्यान the Caesars restaurant personnel will come to you with some finger-licking lovely goodies. Please enjoy the wonderful goodies that have been served by the very popular Caesars group of restaurants. Thank you. Lavita is downstairs and she has some wonderful games, prizes and surprises too. So may I request Lavina to go ahead with some more games. Meanwhile, just an announcement. We shall have the Housey game being played in a short while from now. Meanwhile, the KCWA volunteers will give away the tickets. Each ticket costs half a KD, 500 fills, and the complete sheet would be for 5 KD. So do support as the proceeds would go for a wonderful cause through KCWA. Likewise, membership renewal, we have a membership draw too. Mrs. Sylvia DeCosta and Mrs. Margaret Drago are there at the end to receive your membership contributions. So please do so. Some of who are not yet members of KCWA, you can become a member today. Thank you. Lavina, over to you. Thank you, Doctor. So, did you all enjoy the skit that was just presented? Aikungiana. Great. Okay, so which of the child wants their parents to win? Come on, get your... I need 6 mommy and daddy out here. 6 mommy and daddy. I need 6 couples. Six couples. It's not a dance. It's a game. So can I have 6 couples here? Husband, wife, brother, sister, anyone. Come on. Children, you want your mommy daddy to win or no? Get your mommy and daddy up. Bring any auntie and uncle. Come on, Shaila. Up with your other half. Ashwini. Come on. Walty, can I see you up with your wife? Great. Ronnie and Sahana. We have 2. Come on, quick. Can we make this quick? I need 4 more couples. I see 2 here. Come. Be a sport. Come on, come on, come on. It's easy. I'm not making you dance. Come. Come on, come on.
I'll have to pull like this. There, come. Come on, come on, come on. Come. Lavina, come on. Let's see here. Right? Where's your husband? Not come? Lavina, how many couples do you need? I need 2 more. तुमका तुमच्या बाईला या गावावरती येऊक नका जायला लागी बसल्या कोणा की आपण मुखारी Okay, the ladies. वेळ काढितलो वेळ आपणच्या बदला कोणाय की लागी कोण Go up, बस go up. कोण No सोबीत dance, no दिसतात dance. सगळी सोबीत Go दिसतात up. दायकर Go up. आपण मुखार आपण आणण्या No, men we stay want down. the couples not the husband and wife actually Men stay down. Only the ladies up. And face, stand behind and face your respective couple. Face, keep an arm distance. We are in a pandemic situation. Come front, come front, come front. Okay, we have 4 here, each one facing its own, right? You recognize your wife? No? Oh, please. Stand in front of your own wives. Okay, and who is here? We have one guy missing. गाई जाय जाल्या असा Yeah, okay, you go up. Yeah, okay. Go up. You go up. Go up, go up. Come. Now, the game is shopping list. Your wives give you all shopping list to do? Do you all do shopping or no? Does she give you a list? Right? She doesn't give you a list? Great, but now she's going to give you a list. So DJ, I want you to play some music. When the ladies are communicating with their partners, the list of things that you need to get. Okay? It's a minute to win it. Yeah, so you all have to say it, act it, whatever. Please look at your respective partners. Take the list from them and get it and keep in your hand. And when you finish collecting 7 items, please raise your hand and we will declare you a winner. So, ladies, are you ready? Action, say it, do whatever. They need to understand. You can say it also. Start. Say it. No, guys, go back. Go back. You cannot cross the red line. We are just going to witness how good the communication is. He has to collect it. Collect and keep in your hand. Go and bring. I need to see it. Yes. The guy, go bring. Pura guy. Sang. Bring. Go back. hey All done? All 7 done? Okay. No, remove. I need to see it. आता बेल्ट अन मारतात की शूज अन मारतात पण ಗೊತ್ತು ना Okay. We have a winner. We have a clear winner. So this is what a communication is.
Totally Thank Bluetooth. you. What's your name? Vishwas. And who's your better half? Lavita and Vishwas. So you all have collected, you all have great communication. Very fine. Thank you, ladies. Thank you, ladies. Thank you so much. Yeah. Yeah, take it. All right. The winners, please come forward and collect your prize. Lavita and her husband. Please, we have Deepak, who will be giving away the prize. Tell me, did you enjoy the game? Yeah. Yes. So is he well communicator? Yeah, he is. And we have Deepak giving away the prize. Congratulations. Thank you, Deepak, for doing the honors. Once again, ladies and gentlemen, reminding you all of the membership details, or the membership affairs committee has been sitting over there, reminding you to renew your membership for 2022. You will have a membership draw and a grand prize in store for you to take away. Well, the next part of the program, we have one of the talent competition winners, Salmia Friends Group, presenting a wonderful dance. Relax and enjoy the dance by Salmia Group. Thank you. Sobit nasuko cha 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 muzo mogu zala hare yasnasan olen takaki tempogle ya karzan mucha ekas distin podli how mogan tacha itlo sobit nasuko cha 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 muzo mogu zala hare yasnasan olen takaki tempogle ya karzan mucha ekas distin podli how mogan tacha Nas, nas, ami natsuya. Atan soero mogan saroya. Atan nas, ami natsuya. Ache sangi makan natsong kumi sodiya. Disco, 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 disco. Chedo nasta, ite lokat nasa suhusko. Segilani lagla re disco, 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 disco. Chedo waklai tare Mosco, ani nason ku apoy ta disco. Chedo waklai tare Mosco, ani nason ku apoy ta disco. Hemamru Ramche, नैसर्गिक शोभायेचे Hemamru Ramche, बोधेशाती समाधानेचे चेतांबाटानी उभार गुड्या दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा जडांनी सर्वांका करसूचे हे मामलू रामचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मामलू रामचे
उदर शांती समाधानाचे हे मंगळरामचे हे मंगळरामचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळरामचे उदर शांती समाधानाचे कशें जालें तुमकां मंगळूरचें क्रिसमस डिस्को तुमच्या ताळयांचो भरपूर आवाज जायचे मोगाचे न्हू साल्मिया फ्रेंड्स ग्रुपांत असलेले कलाकार जावन आसात Alan Pinto, Meryl DeLima, Eric Noruna, Lavita Alvarez, Carolyn Vaz, and Genevieve Lobo. Once again, a thunderous round of applause to these Salmia friends who were the winners of the talent competition organized by KCWA. As the committee members have told me that there will be a housey draw in a short while from now. So they will be distributing the tickets, half a KD for a ticket, and for a full sheet it would be 5 KD, which will have a very special prize. We shall have some wonderful paintings that would be auctioned for you to take away. We have some beautiful paintings done by 2 artists, and they will be auctioned in a short while from now. Beautiful paintings are in store for you to take away. Well, then one question for you. This is for everybody in the house. There was a very famous scientist, famous former scientist. Taso zalmi December 25 तारखेर zallo. If you know the answer, just raise your hand. I'll come to you. One of the very famous scientists was also born the same day as Jesus Christ. What is his name? I said don't answer. Just raise your hand. A very popular and a famous scientist was born on the 25th of December. I want his name. I'm coming to you, sir. Isaac Newton. He says Isaac Newton. Anybody else? Anybody else? He says Isaac Newton. She says Isaac Newton. You say Isaac Newton. Father, तुम्ही काय म्हणतात? John Philip. कोण तो? Sure. John Philip म्हाका ಗೊತ್ತು ना. Better luck कोण म्हणून? next time. He's also a scientist. Meanwhile, Isaac Newton is the correct answer. What's your name, sir? Steve. Lavina, if you have a grand prize, please hand it over to Steve. Congratulations, Steve. May I request Prakash Pinto and Mr. Anil Fernandez to please come forward. We shall now have a very special painting on auction. Ladies and gentlemen, we'll be presenting to you a wonderful painting that would be for auction. May I have Prakash Pinto? Please come forward if you're around. Yes, here it is. Ladies and gentlemen, presenting to you a beautiful painting. It says, it's like a take my hand. I'll tell you about the artist. I'll tell you about a short story behind it for picturizing this wonderful painting and presenting it to KCWA for auction. And the proceeds of this auction would certainly go to somebody deserving. So kindly watch this painting that has been presented over to you over here, ladies and gentlemen. It is titled, Take My Hand. And I'll read out for you the reason for painting this by this wonderful, young, talented artist. And it is a she. She says, I'm proud of this painting. It's been quite some time since I've done something purely original. So I guess the inspiration for this specific piece
as crazy as it sounds, came to me in my dream. There was this hand, a pierced hand, reaching out to me, asking me to just trust him. And in the background, I heard all the sounds that make me happiest, like the pouring rain, the gentle breeze, and the sound of waves. And I think all I took from that was, I wanted to see that at various times in my life, and creating this piece has satisfied that for me. I hope you love it as much as I loved making it. Take my hand by a wonderful budding young artist, Olivia Lobo. I want you to put your hands together for this young artist, Olivia Lobo, ladies and gentlemen. This is on auction tonight. I hope you see the painting. Such beautifully picturized. It certainly has a value and a meaningful one. Prakash Pinto is taking it around. You have a glimpse of it. Let us see who will grab it tonight. I'll tell you the basic rules of this auction. This will not be like a regular auction. We will put up a base price and we do the multiples of 5, and after a certain period we do the multiples of 10, and then probably the multiples of 20 as well. Let us reach a certain level, there is a cut-off time as well. And once it reaches a cut-off time, whoever at the last gives away that particular amount will take away the painting. As and when it happens, I shall let you know how it goes. So somebody could grab it for a little, has a very little price as well, instead of paying the full amount for the wonderful painting. Baba Neil Fernandez, तुम्ही आसात की? Are you all ready, ladies and gentlemen? This is not a kids' game, so definitely I would look forward for some generous ladies and gentlemen in the house to grab this wonderful painting, support the talented artists, and also support a genuine cause through KCW. Well, we set the base price of this painting at 25 KD. The base price is set at 25 KD. We are going with the multiples of 5. We are going with the multiples of 5 for the next 1 minute, and we then go with the multiples of 10. Let us see who grabs it. Base price 25. Anybody else with the multiples of 5? Bo apurbaचे pintraila Olivia Lobon. Tane te kitia pintraila ni tachi bogna tane sanglan. It says, take my hand. या pintura मी आता ऑक्शनाक घालतले आणि ऑक्शनाचे बेज प्राइस म्हणजे आम्ही 25 केडी जावन आसात. आम्ही एका मिनटाक 5-5 केडीच्या वयर आम्ही चडयताले. ताचे उपरांत 10 जातले, ताचे उपरांत तशेंच मल्टिपल जातले डिपेंडिंग ऑन खंयच्या टायमार ते स्टॉप करता कोणी, त्या टायमार ते लास्ट कोण ते पर्टिक्युलर अमाउंट दिता हे पेंटिंग ताका येता. I hope you get the rules. This is something like an American auction, what we call, and not your regular auction. Antu ekल्याकच सगळो amount घेऊन काडगेचे मन पडना. So here we go. Base price is 25. Who will be the first person who will be checking it? He straight away says 25. He says 25. He says it 25. We still go ahead with multiples of, yes.
Now, I have to explain to you one thing. When you say 25, this kind of an auction, you will have to actually pay to them. Correct? Yeah. So just to understand, it's not that we are waiting till the last moment for the final, this might be grabbed by another person who will be probably telling it at 25 at the cutoff time as well, or any other particular amount. I hope you get that. Yeah. So we wanted to go ahead with multiples of 5, 25, 5, 5, 5. So if you want to reconsider that, then that is also fine. And then we will make it as 10, 10, 10, multiples of 10. And then probably. So this is kind of an American auction. So I know you're right. Probably you wanted to start and begin with that particular price at 25. All right? So we have another painting too. That we might decide on the other one, on the other side. Is that okay? Yeah. So he goes, I consider it to be multiples of 5 times. So it still goes with the 5. Yedolman said it reaches 50 now. Or it reaches 50 now. So it is 25. We still continue for the next 1 minute at 5, multiples of 5. 5. No, you tell the chair of 5, not the table of 5. I'm just joking. 5 KD. Konyasad. 5 KD. Yedul Mansari painting Anil Baba Chanawarasa. Anybody else? Tane. Ashley. Anybody else decide? Multiples of 5. Multiples of 5. Daikon, let's make it quick. Anybody else? The proceeds of this will go to a very genuine cause. 5. May I know your name? Alan. Alan says 5. You could collect the 5. Ata, Alan ak eche chance. Acho pran kuni asad ki pans. For 5 KD. For 5 KD, the multiples of 5. Anybody else? Anybody else? The multiples of 5, it will go on. And I will let you know when it becomes the multiples of 10. Anybody else? Just 5 KD. A beautiful painting. Take my hand. We are doing the multiples of 5. At the moment, Alan is the one who said it last. Anybody else? 5 KD, this side. Anil Fernandez. Thank you, Anil. Ani kuni asad. Ani fakat 10 second asad, 5 KD chair. Anybody else at 5 KD? Anybody else at 5 KD this side? Sunita not where kella bari this lo. I will anata lelegi. Na. Vinci, दोन्ही पॉकेटी नात गले कितले आसात नोट पुरो चलता the side Sunit 5 Sunit at the moment this is with Sunit Narona says 5 last 3 seconds at 5 KD anybody at 5 KD anyone else at 5 KD Shaila at 5. We change over. Anybody else at 10 KD now? The painting will be available now at the multiples of 10. 10 KD. Ya side silent as at sakadi. This painting is wonderfully done by Olivia Lobo. There's a meaning to it. She's explained the reason why she had painted this one. And the proceeds of this auction would go for a wonderful cause through KCWA. Anybody else at 10 KD, multiples of 10 now? Boa Purvaiche painting Olivia Lobon Pintraila. Dark shading. This side at 10 KD. Bab Anil, he says 10.
The painting is for a grab at 10 kd. This side, here. आम्ही आणि एक 3 या 4 मिनिटाचो अवकाश आसतलो. लास्ट कोण ते पर्टिक्युलर अमाउंट दिता हे पेंटिंग आम्ही काउंट डाउन करतले हांव 10 to 1 and then whoever has given that amount or has told that last that this is at 10 kd and or at 20 kd or the multiples whatever we decide, the painting would go to him or her. At the moment painter Anil Fernandes Saka was on lucky zala. So it is very close. Anybody at 10? 10 kd, multiples of 10. Multiples of 10. Any generous people? या साइड एक पाटल्यान येता. Anybody here at 10? 10 kd. The painting is available for 10 kd. The auction going on at the moment is at 10 kd. It's a wonderful painting. Here we go, Elvis. $10. Anybody at 10? 10. Last 30 seconds at 10. Last 30 seconds at 10 kd. Anybody ready to grab it at 10 kd? This side. This side. Anyone else? At 10. Mr. De Silva. This is in his name at 10. Genevieve, you can go and meet Mr. De Silva there. ते मस्त जण सिल्वा दाईजी बसून असतात. एक एक लेकरचे आणणे पुरा. ते आनंद दिसो जाय लागीन तर बसून असा. All right, this is at 10 kd. We close at 10 kd and double that amount at 20 kd. Multiples of 20 now, otherwise the painting would go to Mr. De Silva. Multiples of 20 kd. Anybody for grabbing of this wonderful painting at 20 kd. At 20 kd, this wonderful painting is on the auction. A beautiful painting by Olivia Lobo. 20 kd. 20 kd. This is there for the last few seconds. At 20 kd. Anybody this side? Here, let me go to the last once again. At 20 kd. This side. The De Silvas and the Noronnas and the De Souzas. जास्ती कास दिद्दा दमल पण मार. Well, generous people in the house. Here we go. Anil Fernandes, 20 kd. 20 kd for Anil Fernandes. The last 30 seconds as I count at 20 kd. Anybody else in the house for 20 kd, ladies and gentlemen? At 20 kd. The painting at 20 kd in the last 25 seconds. Last 25 seconds. 15 seconds. At 20 kd. The painting at the moment, in the next 10 seconds, if somebody doesn't grab it,
would go to Anil Fernandez. Here the countdown begins. 420 kg, 10, 9, 8, 7, 6.5, 6, 5, 4, 3, 2. We close the auction for this painting at 20 kg, and the winner of this auction is none other than the ex-president of KCWA, Mr. Anil Fernandez. Please put your hands together for Mr. Anil Fernandez. May I request you to please come forward along with your family or children. Most welcome, and thank you for your generosity, Anil. The proud parents of these artists, Oswald and Shaila Lobo, are around in the house. May I please request to put your hands together for Olivia's parents, Shaila and Ozzy. To hand over the wonderful couple, Shaila and Ozzy, and the talented artist, Olivia Lobo. May I request you to now hand over this wonderful painting to Mr. Anil Fernandez. Congratulations, Anil, you grabbed a masterpiece. On behalf of the president and the committee members and all of us gathered here, once again, congratulations for your generosity. God bless you and your family. Thank you. Runway. Style. Fame. She likes gossip. She likes gossip. She likes gossip. She likes gossip. Genevieve and Harry, if you have collected all the amounts, well, what is the total, if you can just let me know, that has been collected? So this is to be told to the audience. $90. Ladies and gentlemen, I'm pleased to announce that this painting has been sold for an accumulated amount of 90 KD. Congratulations and thank you to the generous, I would say donors rather than auctioneers, because the proceeds, as I mentioned earlier, would go to a genuine cause through KCWA. Without wasting much time, we have another painting. Now this one, I'll be auctioning it as the regular auction. The highest bidder wins this one. The highest bidder would win this painting. Now this painting would now be presented to you by Mr. Prakash Pinto. Year after year during the Christmas feast, a great artist by name Mr. Trevor Pacheco does a painting and presents it to KCWA to be auctioned. And the proceeds of this auction too goes for a genuine cause through KCWA. This is a beautiful painting over here again. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Psalms 139, 9 to 10. 9 verses 10. What a beautiful painting this is.
It's a marvelous piece of art, well framed. Is Mr. Trevor Pacheco in the house? I guess no. But thank you, sir, for this wonderful painting that you've presented. Your hard work is seen on this painting. What a beautiful piece of art. A thunderous round of applause to Mr. Trevor Pacheco, ladies and gentlemen. This painting will be on auction, on a regular base of auction, where the highest bidder wins this one. The highest bidder wins this one. The base price of this too is at 25. Anybody else at 25 for grabbing this? 50. 50. Rudy Bob says 50. 75. We got 75. This is for grabs. It's 75. Anybody else this side? Remember, the highest bidder wins this one. The highest bidder would win this one. The painting now has been told has been valued at 75. Anybody else more than that? 75. What a marvelous piece of art this is. Please watch it. It is for grabs. It would look beautiful next to your altar or in your living room. What a beautiful piece of art by Mr. Trevor Pacheco at 75 KD. Anybody else more than 75 KD? Anybody else in the house at 75? I want to hear some ladies' voices too. The ladies, the boss of the houses. Let me hear it from you all, ladies. It's for grab at 75. Anybody else? I heard somebody calling me. 75. You're not going to waste much time. 75. Ladies and gentlemen, for grabs. Any more bidders? It seems silent. At 75, here I begin the countdown, ladies and gentlemen. The last 30 seconds at 75 KD. The beautiful piece of art by Mr. Trevor Pacheco. We have another 15 seconds to go. 75 is the price. At the moment, 75 it is. Anybody else? Yes. 80. 80 KD it is. Rita Pinto at 80 KD. Yes, Charlton. Trying to make my life tough. That's what Charlton says. It's at 80 KD. It's at 80 KD. Another 15 seconds to go. 80 KD. Another 15 seconds to go. 14. 13. Anybody else? 11.5. 10. 9. At 80 KD. 8. 7. Anybody else? The last call. 100 KD. At 100 KD, Charlton Desa. At 100 KD, Charlton Desa. At 100 KD, Charlton Desa. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4. Rita Bhai, 100 kd, 100 kd, 100 kd. 105 it is. We got 105. 105. All right, I got another 15 seconds. That's 105. 105. 105. 105. 10, 9. This is the last count. 105. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 125. Anybody else? Last 5 seconds. Anybody else is 125? Sir. At 125. At 125. Yes, 125. 125 is already done. Anybody else at 125 or more? 130. 130. May I know your name, sir? Mr. Prakash, at 130. 130. 130. Mr. Prakash at 130. 130. We have wonderful and generous people around, but they were a little silent. Now, with the snacks going in, with the energy by Caesar's restaurants, we are hearing at 130, the last 10 seconds, and I close this at 130. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2 at 130. Mr. Prakash, 130, 130, 130, and 130. The painting is an awesome one. Shall I hit the hooter? Prakash at 130, close. 130. Wow, very stiff competition between Charlton, Disha. Thank you for all your generosity. And however, the well-deserved, well-painted, a beautiful painting by Mr. Trevor Pacheco goes to Mr. Prakash. Could we have you right over here, Mr. Prakash? May I request the president of KCA to please come forward as well. President Miss Ruth Clara Vegas to please come forward. Here she is. Congratulations to Mr. Prakash Was. This would beautify the living hall. In your home, Mr. Prakash. We thank Mr. Trevor Pacheco for this beautiful painting and for Mr. Prakash Was for grabbing this. As I mentioned to you all, ladies and gentlemen, the proceeds of this painting, which was just auctioned, would go to a wonderful cause through KCWA. Thank you, one and all. I hope you're enjoying this evening. A thunderous round of applause, ladies and gentlemen, to these generous donors who have grabbed the painting. Ladies and gentlemen, as the tableau has been presented, the committee members of KCWA will sing the Gloria. Mr. Stephen Rego and his team has requested all of you to take part, watch the tableau wonderfully, and be a part of the singing along with the KCWA team. Thank you. Mummy, I'm going down the building, okay? No. Wiggy bye sir. Function ayeta imotu? Mummy, I'm fully dressed and I also wore shoes. I'll be waiting for you and Dada down the building. Reena, are you going for a KCWA party?
Yes, KCWA Natalachi Sans. Are you going to? Yes, I am ready. But my parents are not ready. They'll take some time, you know. मम्मीचे मेकअपचा पुरा दारा बंद कर जेवण फ्रिजात दोन टॉयलेटाचे टॅप कुजनातलो गॅस म्हणताना अर्ध घंटो जाता दादा आम्ही रेनर संगीता सायकल वेता ओके पुता Come on, let's sit over there. Reena, why do you always sit here and watch the sky? I sit here because Reena, I have a question. Why was Jesus born in a manger as a poor person? Merrick, I sit here to see the stars in the sky. Stars? Kaya seba maka disana. No, you can see some, but it's up to you how you see and feel them. Mariel, yes, Jesus was born in a manger because he was not the king of Canada or France or England. He was the Lord and King of the universe. He was born in simplicity, just like you and me, but it was all divine. Choirs of angels and kings of the earth came to worship him. Isn't it a grand birth of Jesus? Yes. Today, he is born in every heart that believes in him. That is why we celebrate Christmas with so much preparations. For me, Christmas is like a grand celebration. If you want to feel what I feel about Christmas, close your eyes and open when I count to 3. 1, 2, 3. Wow, so beautiful. Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be, since I am a virgin? The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she, who was said to be unable to conceive, is in her 6th month. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. I must go and see my sister Elizabeth. When Joseph, who was engaged to Mary, learned about this, he planned to quietly dismiss the marriage to avoid public disgrace. One night, when he was fast asleep, angel appeared to him in his dream. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son,
and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. I need to see Mary soon and bring her home. It's an honor to be favored by the Lord. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Joseph, I am tired and can't walk anymore. Mary, I will check if there is a place to rest.
Remember on, prepare yourself for the divine birth of Jesus. We need him more than ever. May his birth bring peace and happiness to this whole world, especially for the people affected by COVID. May they find new hope. Let's go up and see if our parents are ready for the party. You look like some. Wow, wasn't that a beautiful presentation of a tableau, ladies and gentlemen? Please give it up for Stephen Rego and team. Wow, those claps are more of the recording and not from the audience. Anyways, thank you. Well, it's time to listen to the spiritual director's message of KCWA. May I request our dear Reverend Father Noel Almeida to please come up on stage and deliver his message. The mic is all yours, Father. सोमेस्तांक बरी सांज मागता सर्व बुकेल्यात तुम्ही ऐकतात गे म्हाका वय सायलेंट नाईट आता इल्लें सायलेंट रावा आनी म्हाका इल्लें ऐका पयल्यान पयलें KCWच्या सर्व संध्यांक अध्यक्षीण आनी तिचे संगी वावर देवच्या हर एका संध्यांक हांव शबासकी पटयता ही एक बरी सांज बरें कार्य आमी सर्व आनीकी कोविडाच्या भियान आमी आसाव आनी अशें परिस्थिती तितल्या बरी नातल्यारय KCWN हांव चिंता एक संघ संस्थे पैकी एक वर्तो संघ आनी हें कार्य अशें आसा करचें KCWचे संघा पैकी पयल्या फावटी म्हणून हांव चिंता आनी हें भोव वर्त्या रितीर आमकां हांगासर बरें कार्य आमकां प्रदर्शीत केलां आनी प्रत्येक जावन हांव शाबासकी पटयता हांगासर मेरीट सर्टिफिकेट आपणायल्ल्या सर्व भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबांच्यांक आमचीं भुरगीं सर्व देण्यांनी बरोल्लीं जावन आसात आनी खंडीत जावन तांची देणी तांणी उर्जीत करून विविध शेतांत तांणी हे पुरस्कार तांणी आपणायला आसता तांकां हांव सर्व बरें मागतां बरो फुडार मागतां आनी आमच्या भुरग्यांनी सदांच मुखार येवंक जाय हर एका कार्यांत चड आनी चड क्रियाळ जावंक जाय आनी बरो समाज आमी बांदूंक जाय ह्या समाजा विशयांत समाजाच्या उदरगते विशयांत आमी चडयत मायेत प्रत्येक जावन आवय बापायांनी भुरग्यांक दिवंक जाय आनी आमकां बरें मुखेली मुखारी आमकां खंडीत जावन जाय तशेंच सर्व पोशकांक हांगासर आमकां जर तर असलें कार्य मांडून हाडूंक आमकां साध्य जाता तर बरे पोशक बरे स्पॉन्सर्स आमकां मेळ्ळ्यात आनी प्रत्येक जावन हांव उगडास करता KCWच्या संघांत वर्तो पाठिंबो दिवच्या सबार संदे आज आमच्या मदें नान जाल्यात ह्या दिसांनी ह्या कोविडा वरवीं ह्या 2 वर्सांनी जायते जण देवादीन जाल्लीं आसात आनी प्रत्येक जावन तीं जे कोण देवादीन जाल्लीं आसात तीं वर्तो सहकार वर्तो एक पाठिंबो आमकां हर एका कार्याक दिवन आसलें तांचो आमी प्रत्येक जावन आमी उगडास करता आनी सस्नांचो विशय तांकां आमी मागता आनी खंडीत जावन
त्याच कुटुंबांत हांवन भुरग्यांनी मुखार येवन ह्या संघाक आसचो एक बरो सहकार ते दिवंक त्याच कुटुंबांची भुरगीं मुखार आयल्यांत आनी हें एक वर्तेंपण आमची ग्रेस्तकाय म्हूण आमी सांगूंक जाय. आनी त्या सर्व कुटुंबांच्यांक हांगासर हजाराच्या हजारांतल्या सर्व कुटुंबांच्यांक हांव शाबासकी मागतां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या वावराचेर मागतां. आनी क्रिसमस संदेश जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हो संदेश दिवंक दिता म्हणटा आसतना म्हज्या मतीक एक हांवें पळयल्लो विडियो म्हज्या मतीक येता आनी तें बारी म्हाका काळजाक बारी भोव लागशिल्ल्यान रुसले तो संदेश. आनी तो संदेश अशें जावन आसा. एक भुरगें त्या मॉलांत आसलें आनी मॉलांत आसता आसतना एक स्त्री येवन थंयसर सांगता त्या भुरग्याक हांव तुका 3 मिनटां दितां आनी 3 मिनटांनी तूं जें कितें तूं काण घेताय तें सर्व तुका फ्री जावन हांव तुका दितां. आनी अशें तो भुरगो भोव संतोश पावता आनी सर्व त्या वस्तू आपणावंक तो आमसोर करता आनी ताणें आपणायलेल्या सर्व वस्तूंत सर्व दिसाक कितें जायचें तें सर्व ग्रॉसरी तें सर्व तो आपणायता आनी ताच्या ट्रॉलींत घालता. आनी थंयसर तें एक 3 मिनटांनी ताणें ताका जाय जाल्लें कितेंच ताणें घेवंक ना. पूण बगार एका दुबळ्या व्यक्तीक जें कितें जाय तें सर्व ताणें आपणायल्लें आनी ट्रॉलींत ताणें घाल्ल्यो वस्तू पळोवन ती स्त्री भोव आजाप पावता. आनी 3 मिनटां जातात आनी 3 मिनटांनी ते भुरग्यांनी जें कितें आपणायलें तें सर्व तो भुरगो भायर येवन थंयसर आसलो एकलो एकसुरो अनाथ आनी कोणूच ताची पर्वा करना नातलें तो एकलो भिकारी थंयसर आसलो आनी त्या भिकारेक वचून तो भुरगो तें सर्व ते वस्तू ताणें जें कितें 3 मिनटांनी ताणें आपणायलेलें तें सर्व वस्तू त्या भिकारेक सर्व दिता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो क्रिसमस म्हळ्यार कितें? क्रिसमस म्हळ्यार देवान आमचेर दाखयल्ली दया. देवाची दया आमी संभ्रमची आनी ती दया आमी संभ्रमतना आमी दयाळ जावंक जाय. आनी आमी सर्व क्रिसमस संभ्रमांक आकर्शीत जावन आसा सांता क्लॉस आनी हो सांता क्लॉस जावन आसा सान निकोलस. सान निकोलस तेंचं जें कितें देवान आमचेर दया दाखयली तीच दया तो गरजेवंतांक पावोवन आज तो सांता क्लॉस जावन ना वाडला. सांता क्लॉस येता आसतना आमी सर्व भुरगीं सर्व आमी आशेता सांता क्लॉसांत हांवन आमकां कितें मेळात गे म्हणून सांगून. पूण हांवेंच एक बरो सांता क्लॉस जावंक हेरांच्या गरजांक पावोवंक हेरांचेर दया दाखोवंक आमी चुकोवन पडटा. त्या देखून हेरांनी आमच्या जिणेंत सांता क्लॉस जशें जावंक आमी आशेता तशें आमी हेरांच्या जिणेंत प्रत्येक जावन गरजेवंताच्या जिणेंत तांच्या आदाराक पावोवन आमी जशें देवान आमचेर दया दाखयला तशें आमी हेरांचेरय दया दाखोवन आमी हेरांच्या जिणेंत एक बरो सांता क्लॉस आमी जावया. आनी तवळ खंडे जावन आमी संभ्रमच्या ह्या संभ्रमांक व्हरतो एक अर्थ आसा. त्या देखून ह्या क्रिसमसाक ह्या नातालां फेस्ताक ह्या KCW तर्फेन आमी जें कोणाक गरजेवंतांक पावयेत तांकां आमी पावता तर वा आमच्याच कुटुंबान जर तर कोणी दुबळीं आसात तर गरजेवंत आसात तर तांकां इल्लें आमी कुमोग केली तर हो संभ्रम खंडीत जावन निसायकी अर्था बरयत जावंक पावता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हो संदेश आमी आपणायता आसतना आमी उगडास दवरया. हर एक फावटी हे क्रिसमस आमी आचरण करता आसतना आमचो शेवट जावंक जाय आमची सडवण
आनी जर तर आमी हेरांचेर दया दाखयता तर ते आमचे ते आसा म्हूण सांगून नाही वा आमकां ग्रेस्तकायेन देवान भरला म्हूण सांगून नाही बगार आमी हेरांक दाखयल्ल्या त्या दये वरवीं आमी त्या दयाळ करणे वरवीं जेजू ह्या संवसारी येवन जल्मोन आमचे संगी जियेवन कुर्सार मरोन ताणें जोड दिल्ली ती सडवण आमी आपणावंक त्या देखून त्या दयाळ करणे वरवीं आमकां मेळचें फळ जावंक जाय सडवणेचें फळ आनी हे सडवणे विशयांत आमी चड गंभीरता आमी काण घेवंक जाय तर आमी चड आनी चड सोम्या थंय भावार्थान बरया सोम्यांचो मोग आमचे थंय आमी अनुभव करया आनी त्याच मोगान बरोवन हेरां थंय दयाळ जावन सडवणेचें इनाम सडवणेचें फळ आमच्या जिणेंत जोडोवंक आमी सदांच प्रयत्न करया हो संदेश आमकां दिवन म्हाका हांगासर उलोवंक अवकाश केल्ल्या KCWच्या कार्यकारी समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सर्वांक नातालां फेस्ताचे उल्हास पटयता बरें नवें वर्स तुमकां मागता देव बरें करूं सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं फादर तुमच्या भोव अपुरबायच्या क्रिसमस संदेशा खातीर Ladies and gentlemen, we shall now witness the wonderful carol singing by the management committee members of KCWA. Let's watch it now. Ladies and gentlemen, little children, we are all about to witness a wonderful carol singing by the management committee members. Meanwhile, may I request all the children and the audience too to be seated and listen to these carols. Thank you. Sir Prashan
सोमो केलो आपल्या स्तुता संसारी धाडलो शांती समाधान जेजू हाडलायलो येण्या ताच्या संसार प्रकाशलो नमन वाडोवता करया मोडव्याचे गाया नमन ताडोवता काव्या गिता उल्हासा दुर्वा गावडी सरामी वसूया बाळका जेजू गावी भक्ती मना संतोषान सलता मेळूया आमच्या संगी गाऊया गोवल्या सोनास नाचूया महिमा ताची गाजोव्या संतोषान सलता मेळूया आमच्या संगी गाऊया गोवल्या सोनास नाचूया महिमा ताची गाजोव्या जाऊन सर्गी महिमा देवा जाऊन सर्गी शांती ताच्या ईशाया संसारी शांती सर्व संसारी संतोषान सलता मेळूया आमच्या संगी गाऊया गोवल्या सोनास नाचूया महिमा ताची गाजोव्या सलता मेळूया आमच्या संगी गाऊया गोवल्या सोनास नाचूया महिमा ताची गाजोव्या ज्ञानेची वरां मोळपार सुंदर तारा संसार सगळो नाचता खुशाला संगीताची लारा वळतात घरां घरां स्वागत करूं जेजू संवसारा Gloria, 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 Taman Jesu Barka. मुच्छा मक्का सजा ना दौलती मजा दिला दुर्बळ कावणे गोरवाच्या प्रीतू बेसो राजा करया ताची पुजा गाऊन गीता मनी मेघताच्या Gloria, Gloria, Gloria,
Koli Apurbai. That was wonderful carol singing by the management committee members. Round of applause, ladies and gentlemen, to the management committee members for this mesmerizing carol singing. And thanks to Sunit Naruna for that great music. As I mentioned, with the feel of Christmas in the air, it's joy everywhere. We are days away from Christmas, but at KCWA and in Kuwait, Christmas is on. Let us all stand and invite the Santa Claus. May I request all the children present in the house to go towards the entry door and come along with Santa. Oh, ho, ho. Here we go. May I request all management committee members to come up on stage or along with the Santa. Yeah! Here comes the Santa, ladies and gentlemen, with the goodies. The management committee members join along with the Santa to come up on stage. Children, grab your goodies. Come on to the stage, Santa.
Wow, what an entry the Santa has made. check. Children, have you got all your goodies? Check. Did you get all the sweets from the Santa? Did you get the goodies? You will get a lot more. Santa has a message for all of us. All right, let's all listen to the message from Santa, the Christmas message from Santa Claus. I want to speak little in Konkani, can I? Te borisans Deu tumka somestan. Tumka somestan. Bhagi Natalanche fest matang. वर्ष हांव इंग्लिशांत उलयतलो म्हूण ह्या पावटी हांव कोंकणींत उलयतां. तुमी चिंतात सांता क्लॉसाक कोंकणी भास येता गी? म्हज्या गांवांत कोंकणी उलयतलो नातल्यार हांव कुवेतच्या KCWAच्या कोंकणी क्लासीक भाग घेवन इल्लो कोंकणी शिकलो. थंय भुरग्यांक पळोवन म्हाका इतली खुशी जाले की सांगूंक जायना. तशें करून थोडी शब्द मात्र शिकलो. देखून हांव मुकलो इरादो इंग्लिशांत सांगता. Christmas is a spirit of giving without a thought of getting. It is happiness because we see joy in people. It is forgetting yourself and finding time for others. The magic of Christmas never ends, and it is the greatest gift of all with your family and friends. So here I have for you lots of chocolates, lots of gifts, lots of presents. But it's for all my good children. Are you all good? Are you all good? Yes! I hear Dada and Mama saying yes. The kids are not saying yes. Are you good? Very, very good! So Merry Christmas and a Happy New Year, and thank you. I hope to see you all once again. Merry Christmas! Let's all wish each other a Merry Christmas! Ho, ho, ho. Yo! Come on! Come on! Feliz Navidad, ladies and gentlemen! Come on, children, let me see you dance. All the kids. Children, sing along with the dance. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz
children will be given away a lot of goodies outside. The Santa will be coming backstage, not at the backstage, at the entrance door. There will be lots of goodies that would be given to you. Request all of you to go backwards at the entrance door. You will get a lot of goodies. Come on! A very Merry Christmas to each and every one of you gathered over here on behalf of KCWA. Feliz Navidad! Everyone! Wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Yeah. Yo. All the children, may I request you to go towards the entrance. The Santa Claus will be joining you there. Yeah. All right, children, I want all of you to go towards the entrance door. There will be a lot of goodies that will be served to you or given to you by the Santa Claus himself. Come on, let's all go behind. Meanwhile, we shall proceed with the other program who here. It would be the members' draw. For all those members who have renewed their memberships, may I request Deepak Andrade to please come forward. All the children, may I request you to go back at the entrance. Lovely, sweet goodies in store for you. Santa would be giving it away to you. Meanwhile, Deepak Andrade would be conducting the members' draw for all the members they have renewed for 2022, the KCWA membership for 2022. देव बरें करूं मानव तुमकां आनी ह्या वेळार हांव उलो दितां आमचो डिरेक्टर बाब मनात एक बाब फादर नॉयल डी एल्मेडा तुमी मुखार येवचें हे मेंबरशीप ड्रा सोलनोरच्या कार्यांत वांटेले घेवच्या खातीर आनी तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष हांगासर आसात मानेस्त रुडी डिसोजा मानेस्त अनिल फेर्नांडीस आनी मानेस्त स्टीवन रेगो तुमी ह्या वेळार वेदिकेचेर म्हण हांव विनंती करतां मेंबरशीप ड्रॉ हें कार्य सोलनोरच्या खातीर अनिल फेर्नांडीस स्टीवन रेगो आनी तशेंच मानेस्त रुडी डिसोजा आमचे आदले अध्यक्ष देखून वेदिकेचेर म्हण हांव विनंती करतां. आणि हांगासर 3 मेंबरशीप ड्रॉ आसतली 2022 रिन्यूवल केल्ली सकड नांवां ह्या ड्रॉ बॉक्सांत आसतली आनी तशेंच लायफ मेंबर आनी पॅट्रन मेंबर्स हांची नांवां ह्या ड्रॉ बॉक्सांत आसतली. पयलें ड्रॉ आसतलें सकड सांद्या खातीर तांणी संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत आसल्यार तांकां हें भोवमान फावो जाता पयल्या ड्रॉंत. दुसरें ड्रॉ हांगासर आसल्या खातीर मात्र हांगा कोण पुरा हजार आसात पळय सांदे तांचे खातीर मात्र आसतलें. जर एखाद्या वेळार काडलो व्यक्ती हांगासर हजर ना तर आमी दुसरें नांव काडटले. आनी तिसऱ्या ड्रॉंत फकत लायफ मेंबर आनी पॅट्रन मेंबर हांकां मात अवकाश आसतलो. तर पयलीं आमी काडटा संवसाराच्या खंयच्याय कोनशांत सांदो हजार आसा तर ताका भोवमान पावता. तें ड्रॉ काडच्याक हांव उलो दितां आमचो अनिल फेर्नांडीस आदलो अध्यक्ष. तुमी एक चीट काडची. मानेस्त रुडी डिसोजा आसतर देखून वेदी घेवचें. आनी हांगासर भोवमान फावो जाता विलियम चे सल्डाना मेंबरशीप नंबर 731 लायफ मेंबर. मेंबरशीप नंबर 731
मिस्टर विलियम जे सल्डाना लाईफ मेंबर हांगासर आसा गी हांगासल्यार येवचे नाजाल्यार तुमकां भोवमान तुमी केदाळाय आमचे जावन घेवयेत सो नाम चिंता ओके नेक्स्ट मेंबरशीप ड्रॉ आमचे सांदे चड जाल्यात तशें बॉक्सी चड जाला ओके प्रेझंट ॲट वेन्यू ओके एक कडचे हांव उलो दिता स्टीवन रेगो दयकरन तुमी मुखार येचें हे भोवमान हांगासर वेन्यूंत आसल्या खातीर मात्र जर हॉलांत तो व्यक्ती ना तर ताका हे भोवमान मेळचें ना दुसरी चीट आमी काडटल्या आनी हांगासर आसा मेंबरशीप नंबर 1974 मिस्टर कॅल्विन डिसोजा 1974 आसा गी मिस्टर कॅल्विन डिसोजा ना तर आमी दुसरी चीट काडटल्या आसा गी येस हांगासर आसा कॅल्विन डिसोजा कोण मेंबर पळय ताणें येवंक जाय कोण मेंबर पळय ताणें येवंक जाय मेंबरान कड्डाय जावन हांगासर येवंक जाय ना ना वायफ ना मेंबरान हांगासर आसूंक जाय मेंबरांक मात्र अवकाश मेंबर ना गे डॅडीक आपोवन हाडून गे नेक्स्ट पेस्ताक आपोवन न्ही डॅडीक ओके हांगासर आसल्यांक मात्र अवकाश ओके नेक्स्ट नंबर परतून स्टीवन रे ना अध्यक्ष आमची आसा तुमी काडचे मेंबरान हांगासर हजर आसूंक जाय ह्या ड्रॉंत मेंबरान हजर आसूंक जाय आनी मेंबरशीप नंबर 1370 मिस्टर डॅरल डिसोजा 1370 मेंबरशीप नंबर आसा गी ना ना न्ही ओके तर नेक्स्ट आमी काडटा ओके तुमीच काडा ओके मेंबरशीप नंबर 2255 आल्गर मतायस आसा गी ना ओके नेक्स्ट आमी काडया फास्ट काडया ओके ह्या हॉलांत तांणी हजर आसूंक जाय सांद्यान 1511 स्टेल्ला मारिया रोड्रिगस आसा गी ना गी ओके फास्ट काडया कोणाक मेळटा पळया हे भोवमान हांगा हजर आसा जे तांणी कोणी वय ओके मेंबरशीप नंबर 1997 एलिन एल्विना मिनेजर्स आसा गे आसल्यार तुमी विकी जावन येवचे ना न्ही ओके नेक्स्ट मेंबरशीप आसा 194 मिस्टर जॉन रोड्रिगस लाईफ मेंबर आसा गे ओके भोवमान कोणाक मेळटा तर पळया नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 2632 मेलविल रोजारियो डेसा आसा गे शेक करून काडा पळया आसल्यांक काडा दय कर ओके मेंबरशीप नंबर 1314 स्टेफानी प्रमिला पिंटो आसा गे बेश्टे ना म्हणूंक ना ओके कोणी आसा तर तुमी रप्प जावन येवचे नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 1846 मिस्टर राज कुटिनो नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 2737 मिस्टर जॉयल डिसोजा आसा गे ना ओके नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 2761 मिस्टर मेलविन आसिस सल्डाना आसा गे नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 2748 मिस्टर रोहन रॉयल डिमेलो आसा गे नेक्स्ट नंबर 110 साल्वादोर डिसोजा नेक्स्ट मेंबरशीप नंबर 2529 स्टीव रोड्रिगस आसा येस कम ऑन ताळयो स्टीवा खातीर अब्बा काली जावनी तुझे नंबर आयले न्ही कंग्रॅच्युलेशन्स मिस्टर स्टीव रोड्रिगस
दयकरने हे बहुमान दिवचे मन एक बाप फादर नॉल्डी अल्मेडा दयकन बहुमान दिया कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आणि लास्ट ड्रॉ हांगासर आसतले लाईफ मेंबर आणि पॅटर्न मेंबरा खातीर ओके मुखार येवचें फादर नॉल्डी अल्मेडा तुमी ही चीट काडची वय वय चेक करून दिवचे वय संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत असल्यार तांकां हे भोवमान लाभतले लाईफ मेंबर आणि पॅटर्न मेंबर आणि लकी पर्सन आसा मेंबरशीप नंबर 2634 मिस्टर एडवर्ड डिसोजा हांगासर आसा गी हांगा ना जाल्यार तांणी भोवमान खानगी वयता सक्कड विजेतांक अभिनंदन पटयता उल्हास पटयता देव बरें करूं स्टीवन रेगो तशेंच अनिल फेर्नांडीस थँक्यू आणि मगाचे न्हू आमी हॅम्पर्स हांगासर मांडून हाडले KCW ताव न्हू आनी हायेस्ट हॅम्पर्स सेल केल्ल्यांक आमी भोवमान दिता म्हणून सांगलें एक KCWच्या कमिटी ताव न्हू आनी तशेंच बायल्यांक हे भोवमान आसतलें हायेस्ट हॅम्पर्स आमकां सेल केले जावन आसात कमिटी तावन कोण नांव सांगतात की तुमी हायेस्ट हॅम्पर 130 हॅम्पर्स सेल करून फर्स्ट भोवमान फावो जाता मिस्टर आरुण जोशी डिसोजा दयकर मुखार येवन आमच्या दिरोक्तर बाबा तावन हे भोवमान स्वीकार करचे कमिटीन नातल्यांक सेल केल्ल्यांक आमी अनेक फर्स्ट भोवमान दितले हांव आनी तें जावन आसा 75 हॅम्पर सेल करून आमकां कुमो केल्लो मिस्टर स्टीवन रेगो दयकर मुखार येवन तुमी हे भोवमान स्वीकार करचे मिस्टर स्टीवन रेगो दयकन गळे करनासतना मुखार येवचे आनी आमची मोगाची खाणीक तुमी स्वीकार करची स्टीवना खातीर एक 2 थाळयो कंग्रॅच्युलेशन स्टीवन आणि दुसरे हायेस्ट आमकां सेल केल्लें जावन आसा कमिटी तावन विना सेरावो कुटुंबाचे कोणी आसात की विना बायक एक जोरान ताळयो दिवयांक आमी ती गांवांत आसा आनी तिसरे हायेस्ट आमकां सेल केल्ली मनेस्ट रिन्ना डिसोजा आमचे आदले अध्यक्षीण ती गांवांत आहा तिका एक 2 ताळयो दिवया आमी आनी चवथे हायेस्ट आमकां सेल केलो जावन आसा 55 एम्पर्स कोण सांगता ते तसो तो तुमच्या मुखार आसा आल्बन डिसोजा दयकन आल्बनान मुखार येवचे आनी भोवमान स्वीकार करचे मिस्टर आल्बन डिसोजा दयकर मुखार येवन आमचे मोगाची काणीक तुमी स्वीकार करची आल्बना खातीर चेर धाडलें गे आनी हायेस्ट हॅम्पर 36 हॅम्पर सेल केलो जावन आसा मिस्टर नवीन मस्करेनस नवीनाक 2 ताळयो देव बरें करूं आल्बन एक फोटो आमच्या नवीन आस देव बरें करूं हॅम्पर्स इकून दिल्ल्या सर्वांकी आमी KCW तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर हॅम्पर्स ड्रॉ कार्य आमी चलोवन व्हरतल्या आनी कार्य चलोवन व्हरच्या खातीर आमचे संगी हजर आसा मानेस्त अनिल फेर्नांडीस देव बरें करूं दिपक चड वेळ काडीन हांव जाता तितले बेगीन हे हॅम्पर्स आमी आतां हांगासर ड्रॉ करतले हांव हॅम्पर्साची इनामां अशीं आसात फर्स्ट प्राइज ओर्का 50 इंच UHD 4K स्मार्ट एंड्रॉयड TV थंयसर सोंपता एप्पल वॉच सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज JBL सिनेमा 2.1 चॅनल तशेंच फोर्थ प्राइज मिडिया
186 लिटर चेस्ट फ्रीजर आणि 5th प्राइज पॅनासॉनिक ब्लेंडर. तशेंच 10 कॉन्सोलेशन्स इनामां हांगासर आसात. हांगासर आसल्ल्यांक आनी तशेंच हॅम्पर विकल्ल्यांक अभिनंदन पटयता आसतना आमी सुरवात करता 10 कॉन्सोलेशन्स प्राइज. आमी हांगासर कितें करता म्हळ्यार एक बोटी आमी चीट काडल्या मागीर ती चीट आमी परत्याक फाटीं घालता. कित्याक म्हळ्यार हांगासर 22 लायन्स ह्या हॅम्पर शिटीचेर आसात. तशें म्हणटना एक बोटी मेळिल्ल्या शिटीक परत्याक आनी एका लायनीक परत प्राइज मेळचे चान्स आसा. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी एक एक लायन काण गेल्ली आसा. देखून हर एकल्याक हांगासर विण जावंक अवकाश आसा. देखून आमी काडिल्ली चीट परत आमी थंयसर फाटीं घालता. हांव विनंती करता मनेस्त कॅरल मातायस तुमी हांगासर वेदीक येवच्याक आनी हांगासर हे हॅम्पर ड्रॉ आमकां सोलोवन व्हरूंक कुमोक करच्याक. दयकरणी तांकां ताळयो दिवन आमी अभिनंदन पाटयांक. या हांगासर आमी इल्ले व्हील गुडावचे नवीन इल्ले बरें बरसिताय गी सगळें बरसून काडल्या मागीर आतां आमी कॉन्सोलेशन प्रायजाची फर्स्ट चीट आमी काडटा. 10th कॉन्सोलेशन प्रायज तुमी एक चीट काडची. शीट नंबर 121 नवीन हे भितर घालताय गी 121. तशेंच तुमी एक लायन नंबर काडचे. आनी तूं मुस्त जाणांनी बरला तशें म्हणटना आनी हें इनाम येता लास्ट नंबराक लायन नंबर 22 आनी हें वेता बेजिल लोबो सल्मिया. बेजिल लोबो सल्मिया. परत नेक्स्ट चीट काडची. नवीनान परत्याक बरसिला तशें चेक. नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट शीट नंबर हांगासर आसा शीट नंबर 699. तुमी एक परत एक नंबर काडचे. ओके. नारायण लाल कोडलाल आणि हे अरुणान विकल्ली शीट जावन आसा आणि ही शीट फुल शीट काडल्या देखून हातूंत नंबर काडची गरज ना. नेक्स्ट परत एक बोटी आणि की आमकां सुमार कॉन्सोलेशन प्राइज काडूंक आसात. शीट नंबर नंबर शीट नंबर 10 सुरूचे नंबर बारे वेगीचे विकल्ल्यांचे नेवेन म्हणटात. नॉर्मन डिसिल्वाक हे प्राइज वेता आणि ते फुल शीट आसा देखून आमी परत आमी हांगासर लायन नंबर काडीन हांव नॉर्मन डिसिल्वाक हे प्राइज वेता. परत्या गुंडायला नावेन बरें काडलंय पळया म्हजे नंबर हांवें काडल्या थोडेशी. ओके. हे शीट नंबर आसा 708 708 708 आणि तो एक ओके. हांगासर आमी ती फुल शीट जावन आसा आणि हे वेता किरण लोबो सल्मिया आसा गे हांगाच किरण. ओके. नेक्स्ट शीट 6th कॉन्सोलेशन प्राइज. नावेन इल्ले बरशी ते दोन सर 430 शीट नंबर 430 आणि तू एकांत रेडी दवरया जर तर फुल शीट आसा जाल्यार. ओके. ती फुल शीट या नाका. मॅकेन्झी नोरोना हाका ही शीट इनाम फावो जाता. हे फुल शीट जावन आसा. नेक्स्ट शीट
शीट नंबर 171. ओके तू मस्त एकल्यान काढले ना पण दोघां नांवां दुसरी आहात पळया. ओके लायन नंबर 20 हांगा म्हाका दिसता गोवाचे आनी बायलेचें नांव पूण नसीब बायल एक आसा. तशें म्हणटना जॉयलिन बर्बोजा हिका हे प्रायज वेता. लायन नंबर 20. कॉन्सोलेशन नंबर 4. शीट नंबर 753. ओके ही फुल शीट जावन आसा. सर्वेश तिवारी हाका हे प्राइज वेता 4th कॉन्सोलेशन प्राइज. आणि की 3 कॉन्सोलेशन प्राइज काडूंक आसात. नेक्स्ट शीट. शीट नंबर 92. शीट नंबर 92. लाइन नंबर 7. हिल्डा म्हणल्याक हे हिल्डा सोल्ड बाय अरुण जोशी. ओके नेक्स्ट शीट आणि एक चीट काडटात की ये 9 शीट नंबर 9. ये फुल शीट जावन आसा. पामेला प्रभू हाका हे इनाम फावो जाता. ओके आणि एक कन्सोलेशन प्राइज लास्ट प्राइज. ओके शीट नंबर 171. ओके ही शीट ओडोले पटी आयिल्ले पळय तातू परत्याक एक काडया कित्याक म्हळ्यार मस्त लायनी बरयल्या तांणी. म्हाका दिसता बायलेक ओडोल मेळ्ळा. म्हाका दिसता आतां न्हवऱ्याक मेळचें चान्स आसा आनी कंडेकी न्हवऱ्याक बेजार करचे नाका म्हणून ताच्या लायनीक हे प्रायज येता. लायन नंबर 2. तशें म्हणटना ह्या शीटीक 2 कॉन्सोलेशन प्रायज आज फावो जाल्यांत. स्टीव रोड्रिगस आणि तशेंच जॉयलिन बर्बोजा तांकां दोगांयकी हे प्रायज फावो जाता त्या तत्त शीटीर. ओके आतां आमी मेन प्रायजाक वेता. आतां 5व्या प्रायजाक फादर नॉयल तुमी इल्ल्यो थोड्यो चिटी काडटात की. ओके आतां आमी काडटा 5th प्रायज. शिरकल्ली चीट नवीन घाल अळे आणि की वयर का ती म्हजी घेवन परत्या गुंडायता की परत्या गुंडायता आहे नवीन. ओके ओके बेजार नाका. ओके फादर वन्या तुम्ही फिफ्थ प्राइज. ओ ये भारी. शीट नंबर 1000 राउंड. शीट नंबर 1000 जेनेविवचे काही ಗೊತ್ತು ನಾವು. क्रेग म्हणून बरयला जेनेविवचे ही फुल शीट आसा. तो लायन नंबर काडिना आमी कित्याक म्हळ्यार फुल शीट. ओके ओके मागीर दिया प्राइज दिया. या आतां आमी 4th प्राइज काडटा. चेस्ट फ्रीजर. ओके शीट नंबर 179.
तातूं कशें फूल शीट गी ओके रिया जोस वर्तिका विनासेरावो हिने विकल्ले ही शीट जावन आसा या परत एक पोटी आमी तिसऱ्या प्राइजाक JBL सिनेमा 2.1 चॅनल क्रिसमसाक म्युझिकाक रेडी पळया ओके शीट नंबर 845 ही म्हाका दिसता ओके ही फुल शीट हे प्राइज वेता अण्णा ग्रेस ऍपल वॉच सेकंड प्राइज आता आम्ही हांगासर ड्रॉ करते तासाव ओके शीट नंबर 619 ओके आतू ना ना आतू वय आतू मोस्तू शीटी आसात 619 शीट नंबर आणि लाईन नंबर 13 रेनल डेसा हाका हे इनाम फावो जाता ऍपल वॉच आणि आयचे व्हडलें प्राइज 50-inch TV आणि आयची ही फायनल लकी शीट प्रवीणाचे ना ना तुझे नाही ही मुजी ओके ही शीट आसा 963 शीट नंबर 963 ओके हे इनाम येता मणिस्त लेस्टर डिमेल्लो आमच्या रुथ क्लारान ही शीट विकली जावन आसा आणि ती फुल शीट जावन आसा देखून आमी थंयसर लाईन नंबर काडीन हांव इनामा जिखल्यांक आमी अभिनंदन पाठयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आणि व्हडा संख्यान तुम्ही पाठिंबो दिला तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा जर तर इनामां जोडली हांगा आसात जाल्यार आतां आमी वय जर तर हांगा आसात जाल्यार तुमी मुखार येवचें हांव नांवां सांगता दयेकरून तुमी कॉन्सोलेशन फर्स्ट प्राइज सांगता लेस्टर डिमेल्लो हांगा आसा की ना रेनल डेसा या सालांत आसा जाल्यार मुखार येवचें नेक्स्ट JBL सिनेमा अण्णा ग्रेस हे मेळ्ळा ऑलवीन ताच्या दुवेक प्राइज मेळ्ळा अण्णा ग्रेस JBL सिनेमा ऑलवेन क्रिसमस म्युझिक रेडी कंग्रॅच्युलेशन्स ओके रिया जोश हांगा आसात की रिया जोश 4th प्राइज आणि ब्लेंडर मेळ्ळा म्हाका दिसता क्रेग डिसोजा हळे हांगा आसा बारीक कुशेन आयलो हळे क्रेग ओके ताका ताळयो दी हांगी जोरान हळे क्रेग आयलो वरून डॅडीन एजे गेम नाता ऑर्सन मिल्ल मुखार व्हडल्या प्राइज
Greg, this one for you, okay? You can carry? You can carry? You want daddy's help or no? You want dada's help? No. Then I will carry. Okay, congratulations. Okay. Go. Okay. One more prize? Huh? Okay. Antu a consolation prize asa Norman De Silva 8th consolation prize 10th sheet इंतले ताच्या मामाक मेळ्ळा ते देखून ते प्राइज तो कलेक्ट करता तर आज 2 प्राइज करेक्ट ओके मामाक सांग मामाक दिनाका तू दवर जायते ओके कंग्रॅच्युलेशन्स ओके बेझिल लोबो हांगा आसा जाल्यार मुखार येवचें तशेंच नयनलाल कोडकर ताणी आसा जाल्यार मुखार येवचें खोदार सॉरी तशेंच किरण लोबो मॅकेन्झी नोरोना आसा जाल्यार हांगासर मुखार येवचें जॉयलिन बर्बोजा आसात की सुरेश तिवारी जॉयलिन बर्बोजा की ओके जॉयलिन बर्बोजा आणि म्हाका दिसता स्टीव रोड्रिगस दुसरे बोटी लकी आज म्हाका दिसता तांकां 2 कॉन्सोलेशन प्राइज आसात स्टीव वडोल मेंबरशिपाचें प्राइज मेळ्ळें आज काले म्हणटात 3 लाख कंग्रॅच्युलेशन्स ताका जोरान ताळयो दियांगे आणि एक कॉन्सोलेशन प्राइज सो कंग्रॅच्युलेशन जॉयलिन आणि स्टीव तुमकां दोगांयकी सुरेश तिवारी हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवचें हिल्डा आणि कोणी नांत म्हण चिंतता तशेंच पमेला प्रभू मानू आसा मानू व्हरता हें प्राइज सो कंग्रॅच्युलेशन्स सो मानूच्या मिसेसाक हें प्राइज मेळ्ळा सो कंग्रॅच्युलेशन्स देव बरें करूं Without wasting further time, I know people are feeling a bit hungry too. So may I call upon Mr. Prakash Pinto to give a vote of thanks. Your gracious presence has gotten a lot of joy to the President and the Management Committee members of KCWA. On behalf of KCWA, Mr. Prakash Pinto is here to give a vote of thanks. Thank you. देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तांक KCWAन सादर केल्ली नतलांची सांज 2021 बऱ्या रितीन जायचे जाल्यार हाका प्रत्यक्ष या परोक्ष रितीन साबार जाणांनी सहकार दिला तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं हांव आशेतां पयल्यान पयलें आमकां ही नतलांची सांज बऱ्या रितीन जावंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक हांव आर्गां दितां आनी दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आत्मीक डिरेक्टर बाप नॉयल डी अल्मेडा तुमकां आमच्या हर एका कार्याक तांचो पाठिंबो सहकार बेसांवां तशेंच आयचो नतलांचो संदेश पाठयल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर हजर आशिल्ल्या सोर कार्मेल कोयंतच्या धर्म भयणींक KCWAचें हर एक कार्य बऱ्या रितीन सादर जाता जाल्यार हाका आमचे साबार पोशकां पाठिंबो दिवन आसात आमच्या सोर दाणींक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक देव दराळ बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता आज आमकां सिल्वर स्पॉन्सर जावन आसल्या मनेस प्रकाश गोंजालेस आनी कुटुंब तशेंच आयच्या कार्याक आदार दिल्ल्या KCWAच्या सोर दाणींक देव बरें करूं आमकां हर एका वर्सा मेरीट स्कॉलरशीप दिवच्या मनेस एलन अल्फोन्सो आनी कुटुंब मनेस लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटुंब मनेस नितीन कस्टेलिनो आनी कुटुंब मनेस क्लिंटन चार्ल्टन आनी कुटुंब मनेस हेरेल्ड डिसोजा आनी कुटुंब तुमकां देव बरें करूं आमकां स्पॉट प्राइजेस दिल्ल्या सोर दाणींक देव बरें करूं आमकां पेंटींग ऑक्शनाक सोबीत तस्वीर सोडून दिल्ल्या मनेस ट्रावोर पचेको आनी ऑलिव्हिया लोबो तुमकां देव बरें करूं ह्या ऑक्शनान भाग दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं
क्रिस्त येण्या काळाची गितां गावन आमची मोना दादोस केल्ल्या रायनर रेगो आनी पंगडाक आनी आमच्या कार्यकारी समितीच्या संद्यांक आनी ताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या माणेस सुनीत नरोण्णा तुमकां देव बरें करूं. हास्कुळे नाटणकन आमकां सुमेस्तांक हसयल्ल्या टीम पिनाकल हाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या लायनल मस्करिनेस आनी पंगडाक देव बरें करूं. क्रिसमस टॅब्लोकन नतलंचो संदेश दिल्ल्या स्टीवन रेगो आनी पंगडाक देव बरें करूं. आमच्या हर एका कार्याक तशेंच आज साऊंड्स आनी लायट्स वदकसून दिल्ल्या मानेस्त आनंद डिसोजा, वेव्स रेंटल्स आनी तांच्या सांगत्यांक देव बरें करूं. आयच्या कार्याची वेदी सोबयल्ल्या आनी सुरगरायल्ल्या तशेंच फोटो बूथ तयार केल्ल्या परफेक्टो इव्हेंट्स हांच्या कारभाऱ्यांक देव बरें करूं. सुमधूर संगीत वदकसून दिल्ल्या DJ विकी तुमकांय देव बरें करूं. आज आमकां रुचीक जेवण तयार केल्ल्या सिझर्स रेस्टॉरंट हाचो मालक श्रीमान लॉरेन्स डिसोजा आनी तांच्या सिबंदीचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. आज आमकां ही सभासल वदकसून दिल्ल्या ICSK इस्कॉलाच्या मॅनेजमेंटाक देव बरें करूं. नतलांच्या संदेशाचो व्हिडिओ आनी फोटोग्राफी काडिल्ल्या आमच्या कार्यकारी समितीचो संदो मानेस्त आल्बन डिसोजा, ॲलन कार्डोजा, विन्स्टन अल्फोन्सो तुमकां देव बरें करूं. आज सांताक्लॉज जावन भुरग्यांची मोना जिखल्ल्या सांताक्लॉजाक आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक देव बरें करूं. आनी भुरग्यांक गुडीस दिल्ल्या सर दानींक देव बरें करूं. आयचे नतलांचे सांज कार्यक्रम बऱ्या रितीन वेळार जायचे जाल्यार ताका प्रमुख कारण जावन आसलो आमचो कार्यनिर्वाहक डॉक्टर मनोहर प्रभू आनी ताका सांगात दिल्ल्या मानेस्त अनिल फर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमची नतलांची सांज कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक तुमी व्हडा संख्यान ह्या क्रिसमस कार्याक हजर जावन आमच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्याक आमकां आदार दिल्ल्या सपोर्ट कमिटीच्या सोर संद्यांक देव बरें करूं. हें कार्य बऱ्या रितीन जायचें जाल्यार हाका साबार दिसांची तयारी केल्ल्या आनी तांचो वैयक्तीक वेळ दिल्ल्या आमच्या कार्यकारी समितीच्या सोर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां प्रत्यक्ष या परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आनी कोणायकी देव बरें करूंक म्हणून विसरलां तर तुमकांय देव बरें करूं. म्हणून म्हजी उपकार आठवणेची उतरां अखेर करतां. तुमकां सुमेस्तांक बागी नतलांचे फेस्त आनी संतोषभरीत नवें वर्स मागतां. लांब जियो KCWA. लांब जियो KCWA. सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या मानेस्त प्रकाश पिंटो सर्वांचे तर्फेन तुकाय देव बरें करूं. Without wasting much time now, may I request Reverend Father Noel to please come forward and have a blessing on the food. And I request all the children to come forward and stand alongside Father Noel. All the children. This is for the grace before meals. Meanwhile, I hand over the mic to Father Noel for a prayer. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे मगळा बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता आनी तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी तुका दिनवासता. आमी सर्व KCWचे संदे सर्व हांगासर एका कुटुंबा बरी जमल्या वासता आमच्या मदें तूं खरोच हजर आसलोय आनी तुज्या हजरपणांत आमच्या कार्याक यशस्वी लाभला. आमच्या कार्याचेर बेसांव पडला आनी जें कितें KCWA दुबळ्या धाकट्यां खातीर प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर ताणें दिवची ती काणीक ताणें केल्लो तो सॅक्रिफायस ताचेर तुजें आशिर्वाद आमी मागता. तांच्या हर एका कार्याचेर आनी तशेंच KCWच्या हर एका संद्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ताणें करच्या वावराचेर तूं तांकां जैत लाभय आनी तशेंच ह्या कार्याक स्पॉन्सर केल्ल्या सर्व आमच्या स्पॉन्सरांचेर तांच्या व्रतेचेर तांच्या सर्व कामांनी तूं तांकां बेसावांनी बर आनी सर्व रितीन यशस्वी लाभय आनी आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिता. आमच्या सोडवण्या खातीर तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारी तुवें धाडलोय आनी तो जावन आसा कारण आमच्या संतोशाक आमच्या संभ्रमांक ताणें जोड दिल्लें
ते सोडवण्याचे इनाम आमच्या दयाळपणा वरवीं दयाळ करण्या वरवीं आमी सदांच आमचे करूंक जशी कृपा तूं आमकां फावो कर. जिविताचो उंडो जावन ताणें आपलें जिवितच आमचे खातीर भेटयलां आसता आनी ताच्या मरिफात आमच्या आत्मीक पोशण तो आमकां सदांच येवक्रिस्ता मरिफात ताच्या कुडी रक्ता मरिफात तो आमकां पोसता. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. तशेंच आतां आमी मागता ह्या जेवणान हें जेवण तयार केल्ल्या ह्या जेवणांचेर आमी तुजें आशिर्वाद मागता आसतना तें जेवण आमी सेवता आसतना आमच्या कुडीक जाय अशी बरी भलायकी तूं आमकां फावो कर. आनी प्रत्येक जावन आमी मागता दुबळ्या धाकट्यां पासोत भुकेल्ल्या सर्व लोकां पासोत जशें तूं आमचें थंय उदार जावन आसाय आमचेर तूं दया दाखयताय तशें आमी दुबळ्या धाकट्यां थंय सदांच दया दाखोवंक तांचे थंय आमी उदार जावंक आनी तांच्या गरजांक आमी सदांच पावोवन तुज्या पुतान जोड दिल्लें सोडवणेचें इनाम आमी आमचें करूंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्व भुरग्यां संगी आमी सांगता म्हणया Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. करूं फादर या सालाच्या भायर सीजर्स रेस्टॉरंट हांणी भोव अपुरबाचें रुचीक जेवण तयार केलां. जाय करून तुमी वचून ते सेवियेत. तशेंच जो कोणाक नाचोवंक मन आसा तांणी अपुरबाचें म्युजीक हांगा चलतलें तुमी नाशीत. Ladies and gentlemen, a wonderful sumptuous buffet has been spread out by the Caesars group of restaurant outside this hall. You may go and have your meals. Bon appetit, ladies and gentlemen. DJs Vicky and Victor, they call themselves Bombay Vikings, are here to play some lovely tunes. Those who would like to hit the dance floor may do so. लेके आया रिंग ओए बन जानिया च मेरी क्वीन तू बराबर पोस ओए तरीफा रोज ओए कि दसा हो मच हसीन तू जाओ लो पंगे ना इश्क मेरे पंगे फीलिंग तू दिल में दबा ले ओ हवा हवा ए हवा मुझको उड़ा ले आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले इश्क वाले घाट पे मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले बॉयफ्रेंड बना ले हटा ले मुझको फंसा ले बॉयफ्रेंड बना ले हटा ले तेरा तू है मेरी मैं हूँ तेरा तू है मेरी बात फिक्स है हाथ में तेरे ये मेरा हाथ फिक्स है आँख ना मिला तो चाहे मेरी आँख से आप में ही तेरे मेरा काम फिक्स है ख्यालों में पिट के चूंच पे ही अटके कहीं और दिल तू लगा ले काट पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मुझको फंसा ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले उरत होते धडधड लाली गालावर आली अन रंगात भरलंय
समद्या जोरात मेलय जोरात रंगात आलं या झालंय संध्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी म्हणणार तू राणी माझ्या लेकराची आई समद्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी म्हणणार तू राणी माझ्या लेकराची आई आता तारट झालूया आता तारट झालूया तुझ्या घरात आलूया लई फिरून बांधावरून कलटी मारून आलो या आगडींच्या जोरात टेकलो वरात दारात आलो या झालंय Wow, wow, wow. Those who have not had your meals, please hit the buffet counters. जेवण कोणाचे जाऊ ना आणि जेवणाच्या काउंटरला घेऊन उचलू आणि जेवण घ्यायचे. The dance floor is open. We're on with the Baila show. Here we go. Bombay Vikings on the move. Yeah. सर उंदरांक कोंब्याक आणि कोंब्यांक डान्स फ्लोराक येचे म्हणून विनंती करतो हे हे यो हा हा हे या या माया यो 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 hey ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ಆಂಟಿ ಮನೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಸುರಾಂಗಣಿ ಸುರಾಂಗಣಿ ಕಮಾಲಕನೆ ವಾ 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 ಮಾಲ್ 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 ಸುರಾಂಗಣಿ ಕಮಾಲ್ ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲಕನೆ ವಾ यो जिसे देख मेरा दिल धड़का ha ha मेरी जान तड़पती children on the stage be very careful जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की ha ha एक लड़की है ये मोरनी के जैसी चले इसकी अदा है कातिल बड़ी wow निकले जिधर से खुशबू उड़े ha ha इतनी हंसी है एक गुलछड़ी yo आज है होने वाला aha मेरी आंख फड़कती है कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है come on with it कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की all the silvers in the house come on to the stage ಶಿವಾನಿನ ಪಾದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪುಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಶಿವಾನಿನ ಪಾದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು yo ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು yo ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ
ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ವಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳು ನಾ ಆಳು ಗಂಡಂಗೆ ಮರೆ ಮಾಚು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬೇವಾಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಬಾರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಶೋ ಒಳಗೆ ಹಾರರ್ ಶೋ ಇದೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮಸಾಲಾ ಕಣೆ ಬರಿಯೋಳು 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 MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿಯೋಳು ಬರಿಯೋಳು ZTV ಮಾದಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿಯೋಳು ಬರಿಯೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ವಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳು ನಾಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ. ಲೇ, ಲೇ, ಲೇ. उड़न छू छू मैं चिड़िया फिरूंगी बलम तू 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 जैसे मौसम्बी उड़न छू छू मैं चिड़िया फिरूंगी बलम तू 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 जैसे मौसम्बी दिल की आदतें बंदर छाप है खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए हरदम मूड में लल्लन टॉप है गलती में गिनता है एक दो तीन चार पाँच चल धतिंग नाच मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे देखो रे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए देखो रे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए Well, ladies and gentlemen and children, we just have another 5 minutes to go. Maybe 7 minutes of pure sensational dancing. Meanwhile, DJ, I just want you to fade a little more. It was truly, truly wonderful to have you all. Your gracious presence has made a lot of difference to KCWA President and its Management Committee. So on behalf of the KCWA President and the Management Committee, I thank each and every one of you for gracing this occasion. Prakash Pinto has done the talking and said thanks to each and everyone. But from my side, thanks to all the party makers, the DJs, the sound, the photography, the videography, each and every one of you, a big thank you. And finally, last but not the least, this is Manohar signing off. And first of all, I thank the KCWA President and the Management Committee for giving me this opportunity to host this wonderful event, Natalanchi Sans. On behalf of everyone gathered here, I thank you for bearing with me. Meanwhile, on behalf of KCWA and my personal self, I wish you all a very Merry Christmas and a wonderful New Year too. As you go back home, drive safely. God bless and good night. Thank you. DJ will continue. Yeah. Himaya
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਹੋ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajni fans, don't miss that chance. All the Rajni fans, don't miss that chance. नाइट क्लब में आया